सगळी खुशाल तुमी? सगळी खुशाल? Praise God. The joy of the Lord is our strength. जेजूची खुशालकाय आमची घोटाय. Praise God. Hallelujah. Thank you Jesus. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूंक भाव भयणांनो जॉयन जाल्या म्हणून आनी जायतीं जाणां जॉयन जातलीं जशी क्लास वयता पळय तशी. हय तुमकां देव बरें करूं. देवाच्या मोगाक आमी येता हांगर आनी आयज आमी तेच शिकतले भाव भयणांनो. तुमचें बायबल रेडी दवरा. बायबल रेडी कित्याक दवरा म्हणटा भाव भयणांनो, आपणाच्या बायबलाचेर पळयलें म्हणटकच तुका गॅरंटी येता आनी तूं शुअर जाणा हांव कितें उलयतां तें देवाच्या उतरान बरयलेलें आहा. हेका लागून आमी म्हणटा बायबल तुजो लागीं दवर. तुजो बायबल तूं लागीं धरलें जाल्यार तुका गॅरंटी आहा की हांव कितें उलयतां तें देवाच्या उतरान बरयलेलें आहा. म्हणून आपणाचो बायबल आपणान रेडी दवरपाचो. स्लायड आसतलीच पूण बायबल आपणाचो लागीं दवरलेलो बऱ्याक पडटलो. ओके. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमीन. सर्गीच्या बापा तुका ह्या वेळा खातीर आर्ग आनी महिमा दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया दर्या आमच्या सरवंडारा तुका आर्ग आनी महिमा. तूं आमचो मोगाळ दिव आमच्या खातीर. तूं ह्या संवसारान येयलय. मनीस कहो तूं ह्या संवसारान चल्लय. देव आहलय पूण तुजें देवपण सोडलें आनी मनीस जावन तूं ह्या संवसारान येयलय. आनी ह्या संवसारान तुवें आमकां दाखोवन दिलें की आमी आमचे जी वाट आमी संवसाराची चलता ती पवित्र आत्म्यान चलोंक जाय म्हणून. आनी तुवें आमकां तुजो पवित्र आत्मो दिलोय. आनी ह्या पवित्र आत्म्यान आमी आतां ह्या वेळार चलता. पवित्र आत्म्या तुका जाय पळय तें आमच्या लायफान तूं कर. आमकां तूं वाट दाखय. आमच्या तोंडांतल्यान तूं उलय. आमची उतरां न्हू पवित्र आत्म्या ही तुजी उतरां जावं. आमी देवानी आनी तूं आमच्या लायफान वाड. पवित्र आत्म्या एक उतर जें म्हाज्या तोंडांतले भायर सोदतलें तें म्हाजें न्हू. पवित्र आत्म्या तें बापाचें, जेजूचें आनी तुजें उतर जावन. आनी हें उतर जें आमी आयज शिकतले हांव तें तेंच्या तुजे परजेच्या काळजान वचोन बसनी. ह्या मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. म्हणटकच भाव भयणांनो आमी आमचो टॉपीक जावन आसा चोत्रायन म्हाजें उतर आयक. इंग्लिशीन म्हणटा माय सन गिव अटेन्शन टू माय वर्ड, इन्क्लायन युअर इयर्स टू माय सेइंग, डू नॉट लेट देम डिपार्ट फ्रॉम युअर आयज, कीप देम इन द मिड्स ऑफ युअर हार्ट, फॉर दे आर लाईफ टू दोज who find them and health to all the flesh. आणि कोंकणीन सिस्टर वास. म्हज्या पुता हांव तुका कितें सांगता ताका चीत दी. चोत्रायन पोशी उतरां आयक. तांकां तुजी नोदरी भायर दवरी नाकाय. तांकां तुज्या काळजान बाळगून दवर. कित्याक सांगादी मेळटात तांकां तेंचे जीवीत आनी सगळ्या मनशां कुळाक भलायकी. आमेन. बरें भाव भयणांनो आतां आमी प्रोवर्ब्साचेर आमी शिकताले पूण म्हाका देवान सांगलें प्रोवर्ब्स घे आनी इन्क्लायन चोत्रायन म्हजें उतर आयक हेचेर तुजें शिकवण कर म्हणून. आनी हे भाव भयणांनो पवित्र आत्म्यान सिस्टर सिमित्राकूय सांगलें. इतको आमचो मोगाळ पवित्र आत्मो. फाटल्या विकान मायशीन सिस्टर सिमित्रा उलयताली ती तेन्ना म्हाका सांगूंक लागली. हांव तिका अशेंच आमी देवाचें उतर केन्ना डिस्कस करता पळय तेन्ना हांव तिका सांगतालो आनी ती म्हाका म्हणूंक लागली ब्रदर आपणाकूय हेंच सांगलां पवित्र आत्म्यान हे 4 चॅप्टर वाच म्हणून. आनी आमी 14 आमी कंप्लीट केला भाव भयणांनो. आमी आयज 15 आमी घेतल्यो. चड करून म्हाका दिसना आयज 15 जातलो कित्याक 15 इतको रीच चॅप्टर जावन आसा, इतको इम्पॉर्टंट चॅप्टर जावन आसा, इतको भरलेलो चॅप्टर जावन आसा. म्हाका दिसना आयच्या दिसान कंप्लीट जातलो पूण जाता तितको ट्राय करता भाव भयणांनो कंप्लीट करपाक. कित्याक आमी कंप्लीट करपाचे रेसीन ना.
आमी शिकपाचे रेसिना म्हणटकच हांगर आमी नियाळ करुया भाव भयणांनो. चोत्रायेन म्हजें उतर आयक म्हणटकच देवाचें उतर आमी चोत्राय दिवपाक जाय. म्हाज्या आनीक खंय कान आसपाक जायना. इंग्लिशीन म्हणटा इन्क्लायन युअर इयर्स टू माय सेईंग, म्हणजे म्हाजो कान देवाच्या उतराचेर फोकस. पुत्तून हांगर सकयल म्हणटा कित्याक जांकां तें मेळटा तांकां तें जिवीत. जांकां देवाचें उतर मेवता तांकां जिवीत. आनी आमी हेंच घेवन भाव भयणांनो, हेंच उतर घेवन हांव 15 वयता. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक्यू जीजस. सिस्टर तूं कोंकणीन वाच, एक स्क्रिप्चर घे, एकूच 15:1 घे पयलो. हांव खोरी दाखवीन आनी म्हजो बाप कुलवाडी. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक्यू जीजस. भाव भयणांनो, जेनेसिसान या आनी तुमकां खबर आहा जेनेसीस म्हाजो फेवरेट चॅप्टर. हांव पुत्तून जेनेसिसानूच वयता. कित्याक जेनेसिसान वयता? थंयसर सुरवात जाली. इन द बिगिनींग म्हणटा आमी. बॉर्न अगेन म्हणच्या भाव भयणांनो, जेन्ना आमी जेजू क्रिस्तान पुनर्जीवन जाता पुत्तून आमी बागेन पावता. म्हणटत हे बागेन वचपाक बरें. ह्या जाग्याचेर सुरवात जाल्या आनी ह्या जाग्याचेर वचपाक बरें भाव भयणांनो. आनी हो जागो पवित्र जागो, हो ह्या जाग्याचेर देवाचे मोहिमेन वचपाक बरें. 2 झाडां भाव भयणांनो, जेनेसीस म्हणटा 2 झाडां देवान 2 झाडां थंयसर आसलीं जेनेसिसान. आनी जेनेसीस म्हणटा And out of the ground made the Lord good to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life also in the midst of the garden and the tree of knowledge of good and evil. 2 झाडां भाव भयणांनो खंय आसलीं? बागेंत आसली. बागेंत 2 झाडां आसलीं. जायतीं झाडां देवान केलीं, पूण ही 2 झाडां भाव भयणांनो देवान सेपरेट केल्ली. मोदे, बागेच्या मोदे घातलेली, सेंटर ऑफ युअर लायफ. ही 2 झाडां भाव भयणांनो आमच्या सेंटर, आमच्या जिवाचो. ह्या 2 झाडांक जायतो मिनींग आहा. आनी देवान, हांव जायते टायम म्हणटा, देवान आमकां रोबोट कशें करूंक ना. म्हणजे हांवें तो बावल्यांची गेम ती हें आसताली. आदी लोक ते बावल्यो घेवन येताले, ते बावल्यांक नाचयताले. आमकां देवान बावल्यो म्हणून घालूंक ना भाव भयणांनो. आपूण जाय पळय ती स्ट्रींग ओडटा तसले न्हू आमी. आमकां फ्री वील केल्या. आमकां तूं चूज कर म्हटलां. आमचो इतको मोग केला की ना, तूं म्हाज्या कमांडा अंडर तूं राव, पूण तूं चूज कर. बरें वायट तूं चूज कर म्हणटा भाव भयणांनो. इतको मोगाळ देव. आनी ह्या झाडाचे भाव भयणांनो देव उलयना, पूण देव एकूच सांगता, त्या झाडाचे खायना काय, नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल. ह्या झाडाचे तूं खायना काय म्हणून सांगता. आनी आमी पळयलां आदां तेंच खाता. कित्याक लागून भाव भयणांनो ह्या स्क्रिप्चराचेर तुका येलें की हें झाड, आय एम द ट्रू वायन, हांव जावन आसा ती दाखेल. हें तें झाड भाव भयणांनो, ट्री ऑफ लायफ. हे ट्री ऑफ लायफ जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी जो कोण जेजू क्रिस्तान आसता तेका जिवीत आनी सुबाम जिवीत मेळटा. हे झाड भाव भयणांनो हांगर कितें म्हणटा तें पळय, आय एम द ट्रू वायन एंड माय फादर इज द हजबंडमॅन. म्हणजे म्हाजो बापूय ह्या झाडाची परामोस करता, सांबाळता हें झाड. आनी हें झाड जावन आसा जिवीत दिवपी झाड भाव भयणां. हें झाड जेनेसिसान बरयलेलें पळय तें झाड, द ट्री ऑफ लायफ, हांगर दाखयल म्हणटा. आय एम द ट्रू वायन, स्टेटमेंट देवाचो. आय एम म्हणजे स्टेटमेंट. आनीक दुसरें ना झाड जे तुका जिवीत आनी सुबाम जिवीत दिवंक शकता भाव भयणांनो, साश्णीक जिवीत दिवंक शकता तसलें आनीक झाड ना. तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी आमचो स्वर्गीचो बापूय हें झाड सांबाळटा.
हे झाडां उदेशी आमकां जेजू आमकां आपणाशी नेट्टायता. इतको आमचो सर्गीच्या बापायन मोग केलो की हे जिवीत दिवपी झाड आमच्या मदें धाडले भाव भयणान. वो आमचो उणो करून आमकां धाडलो. ताका लागून हांगा स्टेटमेंट आय एम, हांव जावन आसा ती दाखयल, हांव जावन आसा. आनी दुसरी दाखयल ना भाव भयणानू. आनी दुसरो तुका कोणूच जिवीत आनी सुबाम जिवीत दिवंक शकना. जो कोण जेजू क्रिस्तान आसता ताका मेवतले जिवीत आनी सुबाम जिवीत. आनी ह्या झाडाचेर आमचो फोकस आसपाक जाय. हे झाड जिवीत दिवपी झाड जावन आसा जेजू. हो तुजो मोगाचो जेजू. तुजें नांव तेणेन आपणाच्या काळजार बरयलें आसा भाव भयणानो. He has written your name on his heart. That is why he loved you and he gave himself for you. एक एकल्याक जोण एकल्याक म्हणटा तुका हांव नांवान उलो करता. तुका हांव नांवान उलो करता. भाव भयणानो, आमी देवाक चूज करूंक ना, देवान आमकां चूज केलें. जायतीं जाणां कितें म्हणटा, ना आपूण देवाक चूज केला. ना, देवान तुका चूज केला. देवान तुका ह्या संवसारांत घातला. तुवें कांय, तुजी मेहनत कांय ना. कुरपा म्हणजे देवान केला पळय तें. कुरपा, ग्रेस इज अ गिवर, फेथ इज अ टेकर. देवान जें केलां तें भावार्थान तूं घेवंक शकता. म्हणजे ग्रेस इज अ गिवर, फेथ इज अ टेकर. भाव भयणानो, आमी फकत टेक करता. सी, ग्रेस इज वॉट गॉड हेज डन. कुरपा जे देवान केला पळय तें. आनी ही कुरपान जे देवान केला तें आमी आपणायता. हें म्हाजें म्हणटा. आनी देव खुशाल जाता जेन्ना तूं आपणायताय पळय तेन्ना. कित्याक तूं आपणाक शकताय तें भावार्थानूच. जेन्ना तूं ताका आपणाचो सोमी दोनी आनी सोरवंडार म्हणून मानून घेताय, तूं ताका आपणायताय. आनी आमी आतां फुडें वाजोया. आमचो सर्गेचो बापूय भाव भयणानू जशें जेजूची परामोस करता तशी जेजू क्रिस्तान आमची परामोस करता. आमी आमच्या सर्गेचो बापायचो मोग आमी अणभवंक ना. आनी अणभवपाक जाव, उलो मारपाक जाव हे तुज्या बापायक. हो बापूय आमच्या संवसारांतलो बापूय न्हू भाव भयणानो. अनकंडिशनल आगापे लव. आमचो मोग करता ताका कंडिशन ना. कांयच कंडिशन ना भाव भयणानो. आमी फकत जें देवान केलां तें आपणावपाचें कंडिशन एकूच, भावार्थ. देवाक तूं भावार्थान खूश करूंक शकता. आनी ह्या भावार्थाचेर आमी शिकोत रावंक जाय भाव भयणानो. ताका लागून हांव सदांच म्हणटा, फेथ डज नॉट कम हॅविंग हर्ड. भावार्थ आयकलो म्हणून येना. भावार्थ आयकॉन 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 येता. इतके टायम आयकॉन आयकॉन कित्याक म्हणटा भाव भयणानो. बुकार थंयसर 2दांच बरयलेलें आहा. आयकॉन आयकॉन तो 100 फावट बरयलेले आहले, नाजाल्यार मागीर कितें जावपाचें, आमकां इरिटेशन जावपाचें. म्हणटकूच 2दा बरयला. पूण 2दा म्हणचे ते तुवें चिंतूंक जाय ते 20 टायम तरी कंप्लीट. आयकॉन आयकॉन भावार्थ येता भाव भयणानो. आमकां कितें दिसता, हांवें हें वाचलां म्हाका खबर आहा, हो स्क्रिप्चर मरे म्हाका खबर ना. ना, हे स्क्रिप्चर तुवें वाचला, हें रेवलेशन पवित्र आत्म्या लागीं माग भाव भयणानो. पवित्र आत्म्यान तुका आनी देवाच्या उतराचें रेवलेशन दिवपी आनी कोणूच ना. आनी म्हाका तुमची अपुरबाय भाव भयणानो, तुमी हे देवाचें उतर आयकपाक येता. कित्याक हें देवाचें खरें उतर आमी परगट करता. आनी हांव सदांच म्हणटा, हांव तर खंयसरूय चुकला नाल्यार म्हाका सांगा. कित्याक हांव म्हणून हांव शेणार मनीस म्हणून. हांव तुमच्या मदलो एक.
पूण पवित्र आत्म्यान म्हाका हें काम दिलां आनी पवित्र आत्मा म्हणटा तूं बस, तुज्या तोंडांतल्यान हांव उलयतलो. म्हणटकूच हांव येवन हांगर बसता भाव भयणांनो आनी पवित्र आत्मा म्हाज्या तोंडांतल्यान उलयता. आनी आयज तर उलयता नाल्यार पवित्र आत्मा भाव भयणांनो तुजेशीन उलोवंक सोदता. आनी हो पवित्र आत्मा तुका उगडास करता. जे बागेन ती 2 झाडां आसलीं, आयज आमी दुसऱ्या झाडाचेर आमचो नियाळ दवरया. द ट्री ऑफ लायफ. ह्या झाडाचेर आमचो नियाळ दवरया म्हणटा पवित्र आत्मा. हें तें जावन आसा झाड, ह्या झाडाचेर तुका जिवीत आनी सुभाम जिवीत मेवतलें. आनी ह्या झाडां भायर वचत नाल्यार भाव भयणांनो आमी शेणटेल्या. सिस्टर दुसरी वाज जॉन 15:2. मोचे सवें रिगलोलो ना जावन थोडा दिनाक तो दोर एक फावटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दोर एक फावटो ताणें उदीक फळां दिवचे खातीर तो पेंडटा. Every branch in me that beareth not fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he purges it, that it may bring forth more fruit. हें काम कोण करता भाव भयणांनो? आमचो स्वर्गीचो बापूय हें काम करता. स्वर्गीचो बापूय हें झाड सांबाळटा. ह्या झाडाक वेळ येयल्या आनी क्रिपर म्हणटात इंग्लिशीन ताका. आनी हो कितें करता? क्रिपर तुज्या भितर वयता आनी तुका खाता. हो क्रिपर जावन आसा सैतान, जो तुका नाडूंक सोदता. आनी जेजू जेन्ना आमी जेजून येता तेन्ना स्वर्गीचो बापूय हें जें जिवीत जें आमचें आहा, जें आमकां कितें कितें मदें मदें आमकां ब्लॉक करूंक सोदता, तूं जेजू क्रिस्तान आहाय म्हणून स्वर्गीचो बापूय हें तुका दाखयता पवित्र आत्म्यान. हें वचपाक जाय, हें वचपाक जाय, हें वचपाक जाय. आनी तो तुका नितळ करता. ही टेक्स अवे म्हणटा. म्हणजे तो करता भाव भयणांनो. स्वर्गीचो बापूय काडटा. हें हांव म्हणना, देवाचें उतर म्हणटा. एवरी ब्रांच इन मी दॅट बेर्स नॉट फ्रूट ही टेक्स अवे. जे झाड भाव भयणांनो कसलेंच फळ दिना. लुकवॉर्म क्रिश्चियन म्हणटात आमी तांकां. आमी म्हणटा हांव क्रिस्तांव. रागार जायनाकान भाव भयणांनो, हांव जेजून उलयलां ती उतरां उलयता. थोड्यांक कितें दिसता हांव दुसऱ्यांक बोटां दाखयता तुमच्या गायांनी, हांव तुमचे गाये व्हडले करूंक सोदता. ना. लुकवॉर्म क्रिश्चन म्हणजे हांव क्रिस्तांवूय न्हू, बिलिवरूय न्हू आनी अनबिलिवरूय न्हू. मोदें लुकवॉर्म. लुकवॉर्म क्रिश्चन आमकां भाव भयणांनो देवाक लायक ना. देवाचें उतर म्हणटा ही वील स्पू यू आउट ऑफ हीज माउथ. म्हणजे तो भायर उडयतलो काडून तुका. थिपी उडयता पयलीं. म्हणटकूच स्वर्गीचो बापूय जे खानो ही आमची इगोर्ज. द बॉडी इज द चर्च. जिजस इज द हेड. हे बॉडीन तर खंयचेय पार्ट आहा जे काम करिना नाल्यार तो खानो काडटा आनी देव भायर उडयता. एंड एवरी ब्रांच दॅट ब्रेस फ्रूट तो नितळ करता. जे खाणे बरें फळ दिता आनी ताका कसल्यो वेली येयल्या, कसले क्रिपर येयल्या, भाव भयणांनो स्वर्गीचो बापूय काडटा. पवित्र आत्म्याशीन उलोवन हें सगळें नितळ करता तुज्या भितर, काडून उडयता. आमी जेजू क्रिस्तान येयले म्हणून आमचो गेम कवर जायना भाव भयणांनो. थंयच्यान स्टार्ट जालें. जेन्ना तूं जेजू क्रिस्तान येयलोय तेन्ना तुजी ह्या संवसारान खरी वाट चालू जाल्या. उगडास धरा भाव भयणांनो. आमकां कितें दिसता क्रिस्तांव जालो, आतां मरोसर हांव क्रिस्तांव. आनी लुकवॉर्म क्रिश्चन कशें आमी जियेता, ना हे सायडीन ना ते सायडीन. म्हणटकूच कितें जाता, कांय फायदो जावचो ना भाव भयणां. म्हणटकूच लुकवॉर्म क्रिश्चन न्हू. आमकां फळां येवपाक जाय. कितक्या जाणांनी घरा कडेन पपाया लायल्या, जावं चिकू लायल्या आनी फळां दिना नाल्यार तुमी खोशी आहात? ना, ती कातरून उडयता आमी. तशेंच भाव भयणांनो, जेन्ना आमी फळां दिना
आमी क्रिस्तांव म्हणटात आमी फळां दिवपाक जाय. क्रिस्तांवपणाची आमी फळां जावपाक जाय. क्रिस्तान आसा म्हणटात आमी क्रिस्ताची फळां जावपाक जाय. आनी तर आमी जायना नाजाल्यार ती खाणी कातरची पडटली. आनी जी खाणी बरी फळां दिता ताका सर्गीचो बापूय सांबाळून धरता बाब. आनी ही सांबाळल्या उपरांत आनीक फळां हाडटा. आनी जायतीं जाणां भाव भयणांनो तुमी जेजू क्रिस्तान येयलीं आनी जेजू क्रिस्तान येयलीं आनी हे दाखयलीं तुमी आतां आसा. यू रिसीव द सेप ऑफ गॉड. तूं हे दाखयले कडल्यान तुजें खाण घेताय आनी तूं वयताय आनी दुसऱ्यांक ते दिताय. कितें जालें? तुवेंनूच घेतलें म्हणून ना, काडले आनी दुसऱ्याक दिले. एक एक टायम भाव भयणांनो तुजें कोणूय तो आयकचो ना. नो प्रॉब्लम. बी ओपपाचें काम आमचें. आयकोना ना आयकोना तें आनी आमी तेजेर कांय करूंक शकना. देवान सांगलां तूं ओप. ओपपाचें काम हांवें केलें. पीक देव दिता. आयज म्हाका एका भयणीन फोन केल्लो, हांव नांव घेयना. एके भयणीन फोन केल्लो आनी तिका सदां तेज्या काळजान आसलें देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवपाचें. आनी केन्ना मेवता पळय तेन्ना ती दिताली. पूण तिका हांसताले. लोक हांसताले तिका, हें आनी कितें सांगता, हे वयता आनी कितें सांगता आमकां. आनी हे एक दीस बिलिवर जातले आनी इग्रोज मातयेक सोडटले. तूं इग्रोज मातयेन आहाय भाव भयणांनो आनी तूं तर भावार्थी न्हू, नाजाल्यार यू आर अनबिलिवर, जेंटायल. वॉट इज बिलिवर? जेजू क्रिस्तान सोत मानता पळय तो बिलिवर. इंग्लिशीन ताका बिलिवर म्हणटात. म्हणटात हांव बिलिवर जालो नाल्यार हांव खंयच्या ग्रुपान गेलो. भाव भयणांनो उतरांचो मिक्सर करून दुसऱ्यांक कंडेम करपाक आनी दुसऱ्यांचेर बोटां दाखोवपाक हें क्रिस्तांवपण न्हू. क्रिस्त म्हणजे मोग. आनी हांवें हे भयणीक सांगलेलें तूं उतर दिलाय सोडून घाल, तुजें काम जालें. आयज कितें जालें? आयज हे भयणीन ते भयणीन आपयलें आपणाशी. कित्याक आतां ही भयण त्रासाना. म्हणटो त्रासान आहा तेन्ना आमकां देव जाय. त्रासान आहा तेन्ना आमकां देव जाय. म्हणटो हे भयणीक आपयलें आनी हे भयणीक तेणेन सांगलें. आनी भयणीन ताका सांगलें पळय कांय भियेना काय तूं, देव आहा, आमचो देव व्हरतो देव. आनी म्हाका फोन करून दिलो आनी हांव उलयलो तिच्या कडेन आनी हांवें म्हणलें कांय भिवपाची गरज ना. सांगूंक कित्याक सोदता भाव भयणांनो, बिलिवर म्हणजे दुसरें डिनॉमिनेशन न्हू. बिलिवर म्हणजे भावार्थी. आतां तुमी म्हाका सांगा तुमी कितकी ऑन भावार्थी हांगर हे बायबल क्लासीन येयल्या? ऑन भावार्थी बायबल क्लासीन येता? ना. अरे ऑन भावार्थी बायबल क्लासीन कित्याक म्हणून येतलो? ताका भावार्थ हा तेणेन आयकला म्हणून तो शिकपाक येता. आनीक शिकपाक जाय, आनीक म्हाका देवाचें शिकपाक जाय म्हणून हांव येता. आतां हे बायबल क्लासीन आमची कितकी हिंदू भयणी आमच्यो आनी भाव जॉयन जातात. कित्याक जॉयन जातात? कित्याक तेणी जेजूचेर विश्वास दवरल्या म्हणजे ती भावार्थी जाली. दे आर बिकम बिलिवर्स. आतां बिलिवर म्हणजे ते दुसऱ्या डिनॉमिनेशनाची ना. जेजू क्रिस्ताचेर जो सोत मानता तो बिलिवर भाव भयणांनो. दुसऱ्यांक बोटां दाखोवपाची आमी बंद करपाक जाय. जेजूचो मोग आमच्या भितर आसपाक जाय. डिनॉमिनेशन पळयनाकान भाव भयणांनो. आमी ओतमे, आमी सोलमोता, आमी आनी जायते टायम हांवें अशें म्हटलां भाव भयणांनो, आमी म्हणटा वी आर जस्ट ह्युमन. Yes, you are a human on this earth, but above that human, you are a spirit having a soul living in a body. तूं आत्मो जावन आसाय, तुका प्राण आहा आनी तूं कुडीन रावताय. हे सगळ्यान व्हरते रेवलेशन नॉलेज बंद करा. हे म्हणपाचें आमी बंद करपाक जाय. प्रेज गॉड. सिस्टर नेक्स्ट लायन वाच. हांव तुमचे लागीं उलयलां
त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. भाव भयणांनो आयकात, चोत्रायन तुमचो कान दिया. चोत्रायन सिस्टर अनेकदा वाच आणि एकदम स्लो वाच, वर्ड टू वर्ड वाच, तांकां कळनी. हांव तुमचे लागीं उलयलां, त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. भाव भयणांनो सांगपाचें म्हणजे हें, म्हाजी उतरां न्हू, जेजू क्रिस्ताची उतरां, द आल्फा आनी ओमेगाची उतरां, द बिगिनींग एंड द एंडाची उतरां, द फर्स्ट एंड द लास्टाची उतरां. तो म्हणटा म्हज्या उतरा उदेशी तुमी नितळ जाल्यात. कित्या उदेशी भाव भयणांनो, कित्या उदेशी आमी नितळ जाल्यात? पूण भाव भयणांनो कितकी जाणां अशी चिंतान, वॉट डू यू थिंक इन युअर हार्ट? प्रोव्हर्ब्स 23:7 म्हणटा, वॉट अ मॅन थिंक्स इन हिज हार्ट सो इज ही. तूं तुज्या काळजान कितें चिंताय तो तूं जाण आसाय. तुवें धोरोंक फुडें घातलाय काय देवाचें उतर फुडें घातलाय? नियाळ कर भाव भयणांनो, नियाळ कर आयच्या दिसा. कित्याक हे जेजून सांगलें, म्हाज्या उतरान हांवें तुमकां नितळ केला. देवाच्या उतरान आमी नितळ जाता. आनी जायते टायम सांगला भाव भयणांनो, म्हाका एक सोपन पडटालें आनी सोपन हें उदीक म्हाजेशीन धांवन येतालें. उदीक येतालें आनी हांव उदका कडल्यान धांवतालो. उदीक जावन आसा देवाचें उतर, हें देवाचें उतर आमकां नितळ करता, आमकां धुवन काडटा भाव भयणांनो. हें देवाचें उतर आमकां जेजून आपणाच्या पवित्र रक्तान धुल्या, आपणाच्या उतरान आमकां तेणेन धुवन काडलेलें आहा भाव भयणांनो. देवाच्या उतराक व्हरतो जागो दिवपाचो टायम येयल्लो आसा. देवाच्या उतराक व्हरतो जागो दिवपाचो टायम येयल्लो आसा. जेजू म्हणटा, तुमी आतां नितळ आसान कित्याक तुमी म्हाजें उतर आयकला आनी ह्या उतरान तुमकां नितळ केलें. भाव भयणांनो, आमचे भितर तर देवाचें उतर ना जाल्यार आमी नितळ नात. रागार जायनाकात, रागार जायनाकात भाव भयणांनो. हांव म्हणटा म्हणून आमच्या भितर तर देवाचें उतर ना, नाजाल्यार आमी नितळ नात. ना हांव तुमकां कंडेम करिना, पूण हांव तुमकां फकत जागो दाखयता देवाच्या उतराचो. मॅथ्यू 4:4 म्हणटा, मनीस उण्या उदेशीत जियेना, देवाच्या एका उतरा उदेशीत जियेता. जितको हांगर उणो इम्पॉर्टंट म्हणटा जेजू म्हणटा, जितको उणो इम्पॉर्टंट आहा आमच्या जिवितान तितकें देवाचें उतर इम्पॉर्टंट आहा. आमी फक्त उण्या फाटल्यान धांवली, देवाच्या उतरा फाटल्यान धांवप. इम्पॉर्टन्स पळया भाव भयणांनो, जेजू खंय दिता पळयता. जेजू दिता इम्पॉर्टन्स, कित्याक जेजू येयलो आपणाच्या बापायचें उतर घेवन ह्या संवसारान, आनी ह्या संवसारान तें उतर ताणें दिलें. फुडली लायन वाच सिस्टर. म्हजें सवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचें सवें रिगून रावतां. जशें एक फांटो दाखवेलींत रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच वस्तुगीन फळां दिवंक जायनात, तशेंच तुमी म्हजें सवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. आमेन. भाव भयणांनो, आमी तो जेजू क्रिस्तान नान. आतां जेजू क्रिस्त तर हांगर कुडीन ना. एबायड इन मी म्हणचे जेजू म्हणटा, म्हाज्या उतरान तूं राव, म्हाज्या उतरान तूं राव. हेजी वयली लायन पयल्या उपरांत ती वयली लायन हेका कनेक्ट करपाची, आयसोलेटेड घेवपाचें ना. पवित्र पुस्तक हे वयर आपणाच्या उतराचें उलयता आनी सकयल तो म्हणटा म्हाज्या उतरान तूं राव. म्हाजें उतर तर तुज्या भितर रावता.
म्हाजें उतर तो तुज्या भितर रावता, तुज्या हे उतर तूं खाताय डेली, हे उतर तूं पियेताय डेली, ह्या उतरानूच तूं आहाय म्हणजे हांव तुज्या भितर आसा आनी तूं म्हाज्या भितर आसा. जशी एक खानी भाव भयणानो, कसलें झाड घेया, आमी गुलाबाचेंच झाड घेवया. गुलाबाचें झाड ते मेन झाडाक आसता, स्टॅम्पाक आसता तेन्ना कितें आसता, ताका ब्रांच येता म्हणजे ताका एक फांटो येता. फांटो येयल्या उपरांत ताका फूल येतलें. आतां तूं हो फांटो येयला तो काड आनी ह्या झाडान ना काय फूल दिवंक शकना गुलाबाचें, येवचें ना. जेजू क्रिस्ताचें उतर तर आमच्या भितर ना भाव भयणानो, आनी आमी क्रिस्तांव म्हणून भोंवता आनी आमकां दिसता संड्या दीस हांव मिसाक गेलो की हांव जेजू क्रिस्तान आहा. म्हणटकूच खानो तूं कितें कर, मोड आनी संड्या दीस वयता पळय तेन्ना तो पुतून भितर घाल आनी मागीर पुतून काड मंड्या दीस आनी भायर दवर आनी मागीर दुसऱ्या संड्या दीस वयता तेन्ना पुतून जायना भाव भयणान. देवान उणें इतकें इम्पॉर्टन्स दिला. जितको उणो तुका गरज आहा तितकें म्हणटा देवाचें उतर गरज आहा. हांव म्हणून देवाचें उतर म्हणटा. म्हणटो देव तर म्हणटा नाल्यार तें आयकपाक जाय. आदावान आयकोंक ना ताचें ताणें भोगलें. आनी हांगर तर जेजूचें उतर आमच्या भितर डेली ना. डेली आमी देवाचें उतर खायना. भावार्थ कसो येतलो भाव भयणान? भावार्थ येता देवाचें उतर आयकोन भावार्थ येता. आनी जेन्ना आमच्या लायफान प्रॉब्लम येतलो, वादळ येतलें, आतां आमी आयकताले आनी तुमी सगळीं जाणां म्हणटालीं, बरें दिसलें म्हाका. वादळ येता पळय तेन्ना तुका देवाचें उतर जाय. जेजूक पुत्तून आपयतलो वयलो सकल. तूं यो रे आनी वादळाक थांबय म्हणटलो ना, आपणें तुका अधिकार दिला म्हणटलो. हात वयर काड आनी उलय तेजीशी. म्हणटकच भाव भयणानो कितें सांगूंक सोदता हांव, संडे टू संडे क्रिस्टियन उपारोना भाव भयणानो, रागार जायनाका. संडे टू संडे आमचें चलचें ना. देवाचें उतर बरें संडे टू संडे आमी जेवता. सिस्टर जोनिना, संडेचे संडेच जेयताय तूं? सदांच जेयत ब्रदर. आमी डेली जेयतात न्हू भाव भयणानो. देवाचें उतर कितें म्हणटा, जशें तूं उणो खाताय तशें देवाचें उतर खावपाक जाय. डेली आमी आमची कुडीची बरी परामर्श करता, पूण हे कुडीक कांयच व्हॅल्यू ना, झिरो व्हॅल्यू भाव भयणानो. सगळ्यान ऑफ वेस्ट म्हणटा ती कूड. ही कूड तुजी उच्चीत ना. देवाचें उतर म्हणटा ही कूड तुजी, दीस अ बॉडी वील पॅरिश. तुका नवी कूड मेवतली जेजू क्रिस्तान, आनी साश्णीक कूड ती तुका मेवतली जेन्ना जेजू दुसरो टायम येता पळय तेन्ना. पूण हे कुडीक व्हॅल्यू ना. पूण हे कुडीचो आमी इतको परामोस करता आनी आमच्या आत्म्यांक आमी विसरोन गेल्या. आत्म्याचेर आमचो नियाळ ना. आत्मो इम्पॉर्टंट, आत्मो साश्णीक. आत्मो तुजो देवा कडेन वचोंक शकता नाल्यार इफेर्नान वचोंक शकता. आत्मो मरोना. इटर्नल लायफ आहा तेका. इटर्नल लायफ इन हेवन ओ इटर्नल लायफ इन हेल. हांगर आमी चूज करपाक जाय. हो जागो आमकां देवान दिला चूज करपाक. स्वर्गार वयतलोय काय इफेर्नान वयतलोय. देवाच्या उतरांत तूं सदांच आसतलोय, नाजाल्यार तुका सदांच स्वर्गूच मेवतलो. एज द ब्रांच कॅनॉट बेर फ्रूट ऑफ इटसेल्फ एक्सेप्ट इट अबायड्स इन द वायन, नो मोर कॅन यू एक्सेप्ट यू अबायड इन मी. जेजू क्रिस्तान ना नाल्यार भाव भयण आमी जेजू क्रिस्ताची फळां दिवंक शकना. सॉरी, जेजू क्रिस्तान तर आमी ना, जेजूच्या उतरान तर आमी ना, आमी दुसऱ्यांक बरेंपण दिवंक शकना. कित्याक तूं नकळो जेजू कोण पळयता, तुका खबरूच ना.
तुवें आयकलाय जेजू क्रिस्ताचे, पूण तुका जेजू क्रिस्ता बारी तुजो संबंद ना. आय नो अबाउट गॉड, आय डू नॉट नो माय गॉड. डिफरन्स तें. आय नो अबाउट गॉड, आय डोंट नो माय गॉड. आयकला भाव भयणानो, आमी तशें जायत्या जाणांचें आयकलां, जायत्या जाणांचें आमी आयकता, पूण तेंच्या बारी आमचो संबंद ना. इंटमेट रिलेशन तुजें आसपाक जाय देवा वांगडा. बसोन तुवें तेजेशी उलोवपाक जाय. आतां आमचे म्हाजे चेडूं आतां कामाक वयता धाकटें, आनी ते शेफ म्हणटत कितें नवें ट्राय केल्या उपरांत ते कितें करता, येता आनी घरा कडेन सांगता, डाडा मामा म्हणटा आयज आमी हें ट्राय केलें, आयज आमी हें केलां. कितें करता, आवयक आनी बापायक सांगता. एंड ऑफ द डे कितें जालें, आवयक बापायक सांगता. तशेंच सर्गीच्या बापायक सांग, तशेंच जेजू क्रिस्ताक सांग, तशेंच पवित्र आत्म्यांक सांग. तांकां खबर आहा आमी कितें केलां आख्ख्या दिसाक, पूण जेन्ना आमी तेज्या फुड्यान वयता भाव भयणानो, आमी दाखयता आमी तेजेर कितको आमचो भावार्थ दवरला पळय तो. इंटमेट रिलेशन विथ गॉड इज इम्पॉर्टंट. जॉन 17:3 म्हणटा भाव भयणानो, नोईंग गॉड इज इटर्नल लायफ. देवा बारी तुजें इंटमेट रिलेशन तुका साश्णीक जिवीत. आयज एक दीस जेजू क्रिस्तान आय, फाल्यां भायर पुतून जेजू क्रिस्तान ना, तोल्लें जिवीत. ते झाडान तूं खांदी घाल काड तशें जावचें ना भाव भयणानो. फळां दिवंक आमी पावचे ना जेजू क्रिस्ताची. फुडली वाच सिस्टर. हांव दाखवेन तुमी फाटे, जी कोण म्हजें सवें रिगून रावतात आनी जाचे सवें हांव रिगून रावता, ती सुबां फळां दितात. कित्याक म्हजे वेळीत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. आमेन. सोत्रायन कान दिया, सोत्रायन आयका. माझ्या शिवाय तुम्ही कांयच करूंक शकना. विदाउट the Spirit of God inside of you, you can do nothing. जो मेरेन पुतून उगडास करता. फर्स्ट स्टेटमेंट देवाचो कितें आहलो, वयर कितें स्टेटमेंट आहलो, स्टार्ट केला पळय तेन्ना आय एम द वायन, आय एम द ट्रू वायन म्हटलेलें. आपूण जावन आसा तें झाड. भाव भयणानो, ज्या दिसा आमी हे जिवीत दिवपाच्या झाडा कडल्यान आमी पयस जाता, तेन्ना आमच्यान कांय करूंक जायना. आनी आमी लुकवॉर्म क्रिस्टियन जावन जियेतात भाव भयणानो, हो देवाचो प्लॅन न्हू. उगडास धरा, हो देवाचो प्लॅन न्हू लुकवॉर्म क्रिस्टियन जावन जियोवपाक. कोंकणीन कितें म्हणटा सिस्टर लुकवॉर्म? बेश्टी, बेश्टी, उबूय सुबेज ना, मोदें. मातसो उलोवप येता, पूण कांय फायदो ना. लुकवॉर्म उपारो ना भाव भयणानो, ना गरम ना थंड, मोदें. तोल्ली क्रिस्तांव न्हू भाव भयणानो, तोल्ली क्रिस्तांव देवाक माननात. क्रिस्तांव म्हणटा ते क्रिस्ती जिवीत, देवाच्या उतरान रावपाक जाय. आनी पयल्या दिसा जेन्ना हांव म्हाजें बायबल टिचींग करूंक फर्स्ट टायम, म्हाका दिसता 2020 काय 21 पयलो हांवें व्हिडियो केल्लो पळय, तेन्ना म्हाका देवान सांगलें, फ्रॉम द रिलीजन द बायबल डिडंट कम, फ्रॉम द बायबल केम द रिलीजन. आनी आमी कितें केलां भाव भयणानो, उलटें केलां. रिलीजन पयलें घालता आनी बायबल दुसरो घालता. ना, बायबला कडल्यान रिलीजन येयला. आमी उलटें केलां. पेकोणी फाटल्यान धांवता, पेकोणी दिता तेच्या फाटल्यान धांवना. रोचला तेच्या फाटल्यान धांवना, रोचणे फाटल्यान धांवता. आमचो फोकसूच चुकला भाव भयणानो. आमी रॉंग वाट धरलेली आहा. कित्याक लागून म्हणटा हांव, कित्याक देवाच्या उतराक पयलो जागो दिवना. आनी आमकां कितें दिसता भाव भयणानो, संडे मिसाक गेले,
एक तेर्स केलो की आमचो भावार जालो ना. ना भाव भयणांनो, हांव म्हणना जेजू म्हणटा जितको उणो तूं खाताय तितको तुवें देवाचें उतर खावपाक जाय. हांव म्हणना भाव भयणांनो, आनी हांव म्हणटा म्हणून करिनाका, जेजू म्हणटा म्हणून करा. ताका लागून सांगला तुमचो बायबल तुमी घेवन बसा आनी हायलायट करा सांगता पळय ते स्क्रिप्चर. देव तर म्हणटा, जेजू तर म्हणटा मनीस फकत पाव उदेशी जियेना, एका देवाच्या उतरा उदेशी जियेता, नाजाल्यार एका देवाच्या उतरा उदेशी आमी जियोंक जाय. भाव भयणांनो, तूं क्रिस्तांव जालोय, लुकवॉर्म जिवीत जियेलोय, एक टायम तूं सरकार पावत. जेजू क्रिस्ताक तुवें सोमी दोनी सोरोंडार म्हणून म्हटलाय म्हणून. पूण ह्या जिवितान शेणलेलें जिवीत जियेतले भाव भयणांनो. जेन्ना देवाच्या फुड्यान तूं रावतलो तेन्ना देव म्हणटलो म्हाजें उतर कितक्या जाणांक दिलां, कितके जाण तुजें लायनींग आहा, कोण ना फाटल्यान. आनी मागीर पिसाट आहले तुज्या वाड्यान, पूण ते देवाच्या उतराचे पिसाट आहले आनी त्या वाड्यान ताका कांयच वेल्यू नासलो. पूण जेन्ना तूं तेजी लायण पळयतलोय तेणेन सगळ्यान सुबेज क्रिस्ता लागीं लोक हाडलेलो आसतलो. ह्या संवसारान ताका पिसाट म्हणून चिंतलें, पूण तेणेन देवाचें उतर ओपीत गेले आनी ह्या देवाचें उतर तेणेन ओपला, ती लायण तेच्या फाटल्यान लागलेली आसतली भाव भयणां. उगडास धरा, देवाची बी तूं आंगवर ओपताय, गॉड डज नॉट फॉरगेट हिज सीड. देव केन्नाच बी इसरना, कित्याक हो बिये उदेशी तेणेन हो संवसार रचलेलो आहा, उतर उडोवन रचलेलो आहा आनी ह्या उतराक देव सगळ्यान व्हडलो इम्पॉर्टन्स दिता. ताका लागून प्रोवर्ब्स 18:21 म्हणटा जिवीत आनी मरण तुजे जिवेर आसा. उतराक तेणेन सगळ्यान व्हडलो इम्पॉर्टन्स दिला. पुतून देवाचें उतर म्हणटा तुका उतरा उदेशी तुजी जोडटी जातली, तुजें वय वय जावनी तुजें ना ना जावनी म्हणटा देवाचें उतर. उतराक सगळ्यान व्हडतो जागो दिता. आनी मारयेनूय तेंच केलें भाव भयणांनो. मारयेचें जिवीत पळयात तुमी भाव भयणांनो. मारयेन म्हटलें जावनी उतरा प्रमाणें. मारयेन म्हटलें म्हाजो पूत सांगता तितकेंय कर. मारयेन हें उतर 9 म्हयने आपणाच्या कुशव्यान सांबाळलें आनी एक दीस पासून जेजू क्रिस्ताच्या प्लॅनाचेर ती आड येवंक ना. कित्याक तिका खबर आसली आपणाचो पूत कोण पळय तो, आपणाचो पूत सोरवंडार म्हणून तिका खबर आसली. आनी हें ती लूक 1:46-47 म्हणटा, जिजस क्रायस्ट इज माय लॉर्ड गॉड एंड सेवियर. जेजू क्रिस्तान आसा म्हाजो सोमी, म्हाजो दोनी आनी म्हाजो सोरवंडार. उतर इम्पॉर्टंट भाव भयणांनो. फर्स्ट उतर तुज्या तोंडांतलें कितें भायर सरता, कसलोय प्रॉब्लम येयलो, पयलें उतर तुजें जेजू भायर सरपाक जाय. जेजूक सांगूंक जाय, पवित्र आत्म्याक उलो मारूंक जाय, तूं म्हाका डायरेक्ट कर, तूं म्हाका हेल्प कर, तूं म्हाका गायड कर, तूं म्हाका डायरेक्शन दी. आनी पवित्र आत्मो दितलो डायरेक्शन. आनी हांगर भाव भयणांनो जेजू पुत्तून उगडास करता. आपूण जावन आसा ते जिवीत दिवपी झाड. जो कोण म्हाज्या भितर रावता ताका जिवीत आनी साश्णीक जिवीत आसतलें. आनी जेन्ना म्हाज्या भितर रावताय तेन्ना साश्णीक जिवीत आनी साश्णीक जिवीत तुज्या भितर आसतलें. तूं वयतलोय आनी तेंच काम तूं दुसऱ्यांक दितलोय आनी तूं जें उलयताय पळय तें घडोवन येतलें. कित्याक तूं जेजू क्रिस्ताक घेताय आनी ह्या जेजू क्रिस्ताक तूं वाटीत भोंवताय. हो जिवो उणो तूं दीत भोंवताय. हे देवाचें उतर जावन आसा जिवो उणो, हो जिवो उणो तूं दीत भोंवताय. आनी जितके तूं भाव भयणांनो दुसऱ्यांक देवाचो उणो दिताय तेंच्या भितर तूं देवाचो मोग घालताय, तेंच्या भितर तूं देवाचें जिवीत घालताय आनी हे फळ हे जेजू क्रिस्तान तूं ताका हाडटाय. हे झाड द ट्री ऑफ लायफ, जिविताच्या झाडान हे आतां येता आनी रिकता. आतां हें जें तुवें देवाचें उतर दिल्लें हें येवन रिकता आनी हेकाय आतां जेजू क्रिस्तान वाड मेवता आनी हें बरीं फळां वचून दिता.
हे आमचे क्रिस्तांवाचें काम. देवाचें उतर दिवपाक. कोण वाटेर मेवल्या उपरांत कितें सांगतलो नाजाल्यार देवाचें उतर. खूब जाण भाव भयणां लोक येता, त्रास आसता, कितें आसता, ताका कितें सांगतलो भियेना काय. देवान ऑलरेडी हें सगळें केल्लें आहा. तूं आपणाय. कितकी भाव भयणां म्हाका कितकी आमची हिंदू भाव भयणां फोन करता आनी हांव तांकां सांगता पळय तूं हें म्हूण जेजू क्रिस्त सगळ्यांचो देव, सगळ्या खातीर ह्या संवसारान येयला, सगळ्या खातीर ह्या संवसारान तो मेला. तुमचे जण एकल्याचें नांव तेजेर बरयलेलें आसा आनी जो कोण तेजेर सोत मानता तो आपणाची मिलाक घेता भाव भयणांनू. आनी चड करून ऑन भावार्थी घेता. कित्याक हेड नॉलेज युजार करिनान दी. तितून सांगलाय त्या देवाच्या उतराचेर विश्वास दवरतात. आमी कितें करूंक सोदतात, आमी सायंटिफिकली पळोवंक सोदतात. हें अरे पूण लोक कितें म्हणटलो, हांव बिलिवर जालो, हो फकत देवाचें उतर 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 म्हणटा, वो बॉर्न अगेन म्हणटा, वो बिलिवर म्हणटा, हो जालो कितें रे, सोडलो कितें रे आपणाचें क्रिस्तांवपण. रोखडीच आमी थंय पावता भाव भयणांनू. तूं तर भावार्थी न्हू, नाजाल्यार कोण तूं? तुका तुजें तर पुनर्जीवन जागना, नाजाल्यार तुजें कितें जालां? ही जेजूची उतरां भाव भयणांनू. कित्याक कन्फ्युजन इतकें? कन्फ्युजन कित्याक इतकें? कित्याक आमी बोटां दाखयता अजुनूय? कित्याक आमी जेजू क्रिस्तांव ना. आमी फकत टायटलाची क्रिस्तांव. बंद करा भाव भयणांनू टायटलाची क्रिस्तांव जावपाचें. देवाच्या उतराक फुडें करा. आवय बापूय ह्या तांकां सांगता भुरग्यांक देवाचें उतर वाचपाक. देवाचें उतर तांकां सांग केन्नाय बसता तेन्ना. ऑन भावार्थाचें उतर उलयलें, भावार्थाचें उतर तूं ताका दी. सिट्युएशन उलयलें, तूं ताका सांग अमकें म्हूण. उतरां उदेशी भाव भयणांनू गिरेस्तकाय तूं जोडूंक शकता सगळी. देवान तर हो सर्ग आनी संवसार उतरान रचला, ती पदवी तुज्या भितर घातल्या, ती पदवी म्हाज्या भितर घातल्या. म्हणून आमी मिलाग्री पळयता आमच्या जिवितान जेन्ना आमी देवाच्या उतराक आमी एग्री जाता पळय तेन्ना. कित्याक त्या देवाचें उतर आमी आमच्या तोंडांतल्यान भायर घालता आनी तेंच देवाचेंच उतर पूण आमचो भावार्थ मिक्स करून जेन्ना वयता तें आमकां कितें मागता पळय तें घेवन येता. कितकें इम्पॉर्टंट भाव भयणांनू देवाचें उतर. आनी हें इम्पॉर्टन्स आमकां सांगूंक नासलें जायत, पूण ते आदले घेवन आमी बसोंक शकना भाव भयणांनू. ना आमकां शिकोवंक ना हें, ना आमकां अशेंच शिकयलें, ना आमकां तशेंच शिकयलें. आतां शिकतात, आतां आमी शिकतात. आतां तरी चेंजीस करया. तुका कोणें सांगलें अरे फाटल्यान तुजो शर्ट पिजला म्हणून, तूं कितें करतलें? एक तो शिंवतलें नाजाल्यार दुसरो शर्ट घेतलें. करेक्शन करतले काय करचें ना? ह्या जिवितान आमचें आमी करेक्शन करपाक जाय. कोणें तर तुका सांगलां देवाच्या उतरान राव, जाल्यार देवाच्या उतरान राव. हांव नको भाव भयणांनू, म्हाका कोणाच्या आड उलोवपाचें ना आनी हांव कोणाक एगेन्स्ट उलयना. पूण हांव जेजू सांगता पळय तें सांगता, ताका लागून सांगता हांव तुजो बायबल घे आनी यो आनी बायबलार बरयलेलें आहा नाल्यार तुज्या बायबलार बरयलेलें हांव वाचता तें तुज्या बायबलार आहा नाल्यार पळय, जेजून म्हटलां नाल्यार पळय. एक तर हांव फोटींग नाल्यार देवान उतर बरयलां त्या फोटींग. पूण हें देवान उतर बरयलां तें सत म्हणून आमकां खबर आहा. हांव फोट उलोवंक शकता, पूण हांव फोट उलयलां नाल्यार तुका कोण येतलें बाबा हें बरयलेलें आहा तेंच उलयता. कॉन्फिडन्स मेवता भाव भयणां. आनी आतां आमी प्रॅक्टीस करया ही बायबल कॅरी करपाचो. पनिनून येता तेन्ना बायबल घेवन या. गेल्या विकान आमी बायबलाचेर हात धरून आमी मागणें केलें. चड बायबल नासले, पूण जण एकल्यान आपणाचो जेजू घेवन तर येयलो नाजाल्यार कितकें बरें जातलें भाव भयणां, कितकें बरें जातलें. बायबल घरा कडेन धूल खावपाक धरिनाका.
हे जिवे उतार जावन आसा. हे जिव्या उतराक जेन्ना तूं हात लायता, हे बायबल तुज्या हातीन घेता, तेन्ना तुज्या भितर पावर येवपाक जाय. तुवें म्हणूंक जाय, जेजू तुका हांवें म्हाज्या हातीन घेतला. तुजें पवित्र रगत म्हाज्या हातींतल्यान हें आतां भितर येयलां. जशें ती अस्तोरेन वचोन हात लायलो आनी ती बरी जाली, तशी भावा भयणांनी तुका खबर पासून आसची ना, जेन्ना तुवें ते जिवे उतार घेतलाय, ताका हात लायला आनी म्हटलां, जेजू तुका हांवें हात लायला, तेन्ना तुज्या भितर कितें जातलें भावा भयणांनो, तुका कांयच खबर आसची ना. सैतानान तुजें कितें आड येवपाक चिंतलेलें, त्या टायमार तें वयतलें भावा भयणां. पवित्र पुस्तकान आनी दुसरें तुका कांयच ना. पवित्र पुस्तक पयलो प्लेस, रिलीजन तुजो सेकंड प्लेस. उगडास दवरा भावा भयणांनो. फ्रॉम द बायबल केम द रिलीजन, नॉट फ्रॉम द रिलीजन द बायबल. उगडास दवर. पवित्र पुस्तक पयलें आहलें. पवित्र पुस्तकांसान तुका धर्म येयलो. उलटें करिनाका. उलटें शिकयलां, आयज सारकें करा. रिवर्स गियर घालून भावा भयणांनो पणजे पावोंक सोदिनाकाय. गियरां सारकी घाल आनी यो. आमकां रिवर्स गियरान चलोवपाक शिकयलेलें ना. आतां आमी शिकल्या, आतां आमी सारके वयतले. निर्णय करूंक जाय भावा भयणांनो. कोण आड उलयता उलोवंक. देव तुज्या आड उलोवचो ना, ही गॅरंटी तुका हांव दिता. देव तुज्या आड उलोवचो ना. कित्याक तुजें कोणूच तर आड उलयना म्हणजे तुवें अनुभवूंक ना जेजू क्रिस्तान. कित्याक देव म्हणटा, जेन्ना तूं म्हाज्या क्रिस्तान आसतलोय, तेन्ना लोक तुज्या एगेन्स्ट येतलो. लोक एगेन्स्ट येवंक ना म्हणजे यू आर अ लुकवॉर्म क्रिश्चन. तूं आपलें सिट्युएशन पळोवन देवाचें उतर दिवंक सोदता. कोण कितें म्हणटलो रे, ना 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 ना, तो आनी कितें म्हणत, तो आनी कितें म्हणत म्हणून तूं चिंताय. आनी जेन्ना जट्टेच्या दिसा देवानूय तर म्हटलें, ना हांव ओकोना तुका. ते 10 आंकवारीची आमी गजाल आयकल्या. 5 भितर येता, 5 भायरूच उत्ता. आनी त्यो 5 भायल्यो मागीर तांकां म्हणटा, तुमी कोण ते आपूण ओकोना. हो रिस्पॉन्स तुमकां स्वर्गार जेन्ना आमी उबी रावतले तेन्ना जाय. स्वर्ग भावा भयणांनो हांगर आमी जोडूंक शकता. मेल्या उपरांत स्वर्ग तुका जोडपाक तुका ना अधिकार. स्वर्ग तूं हांगर जोड तुजो. देव म्हणटा आपणाच्या उतरान जे मागणें शिकयलां पळय तें, आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाता. स्वर्ग संवसारान जांग म्हणटा. स्वर्ग आहा पळय तो हे धर्तेर तुजो स्वर्ग कर. कित्याक आतां जेजू वयल्यान तुका हें करिना. जेजू आतां तुज्या भितर रावता. म्हणटच देव म्हाज्याच भितर आहा. आनी हे देवाचें उतर भावा भयणांनो जाता तितकें वयलो जागो दिया. म्हाजो रिक्वेस्ट भावा भयणांनो. आनी हांव हो रिक्वेस्ट भावा भयणांनो करीत आहा. हांव तुमकां परत परत सांगता भावा भयणांनो, हांव तुमचो मोग करता. जो मोग जेजू क्रिस्तान म्हाजो केला, तो मोग हांव तुमचो करता. आनी जो जेजू क्रिस्तान म्हाका मोग दिला, तो हांव तुमकां दिवंक सोदता. आनी हांव तर तुमकां सांगूंक सोदता, तुमी देवाच्या उतराक व्हरतो जागो दिवपाक जाय. कित्याक ह्या देवाच्या उतरान हांवें हो मोग अनुभवला, तो हांव म्हणटा तुमी अनुभवा. आनी हे देवाच्या उतरानूच तूं मोग अनुभवूंक शकताय भावा भयणां. आमी कितें करता, ना कोण कितें म्हणटलो, हें म्हणटलो, ना थंयसर कितें म्हणटले, ते कितें म्हणटले, आमची PPC कितें म्हणटली. अरे कोण कितें म्हणटलो तेजो हिशोब कित्याक? तेणी रचला तुका काय देवान रचला? तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाक? देवाक काय मनशाक? डोंट बी मॅन प्लीजर. नेवर बी अ मॅन प्लीजर. बी गॉड प्लीजर. देवाक खुश करपाक जाता तितको ट्राय कर. भावार दाखय तुजो मोग दाखय दुसऱ्याक. आनी देवाच्या फुड्यान तूं
व्हरतो जातलो. 7 वाज सिस्टर. तुम्ही म्हजे सवेन रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सवेन रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. आमेन. कितें म्हणटा भावा भयणांनो, तूं म्हाजे सवे रावशी नाल्या आमी देवा सवे कशें रावंक शकता? आमी देवा सवे कशें रावंक शकता? देवाचें उतर तर आमच्या भितर आहा. हे देवाचें उतर तर आमी जियेता. हे देवाच्या उतराक आमी आमचो संदेश म्हणून घेतला. आनी आमी कितें म्हणटा भावा भयणांनो, देवाचें उतर हें सगळ्यान व्हरतें. हे देवाच्या उतराक आमी व्हरतो जागो दिता. जेन्ना हे देवाच्या उतराक आमी व्हरतो जागो दिता तेन्ना भावा भयणांनो, हे देवाचें उतर तुज्या भितर रिगता. द वर्ड बिकेम फ्लॅश. जॉन 1:14. हे देवाचें उतर तुज्या भितर मास जावपाक जाय बाबडे. हे देवाचें उतर तुज्या भितर उणो जावपाक जाय. हे देवाचें उतर तुज्या भितर रिगपाक जाय. देवाच्या उतराचो तुज्या भितर टॅटू जावपाक जाय. निमणो तुजो स्वास पासून तुज्या लायफांतलो भायर सरता नाल्यार तुवें म्हणपाक जाय जेजू. इतकें तुजें उतरां आसपाक जाय. कित्याक हांगोर जेजू म्हणटा तूं तर म्हाज्या भितर आसाय नाल्यार म्हाजें उतर तुज्या भितर आसपाक जाय, रिगपाक जाय भावा भयणां. द वर्ड बिकेम फ्लॅश. तेका लागून मारयेचो एग्जाम्पल दिवपाक म्हाका बरो दिसता. जावनी तुज्या उतरा प्रमाणे आमी कितके टायम म्हणटा भावा भयणांनो, ना जेजू कितें कर, मातशें हें म्हाका आवड लागता, हें मातशें तूं पळय आनी मातशें इजी कर. एकदां भावा भयणांनो, आयजूच हांव एक प्रिचींग आयकतालो आनी मार्क 11:23, 24, 25 हे टिचींग आसलें. तो म्हणटा 25 कितें म्हणटा जेजू सांगता 25 पयलें बोगसोणें दी. तूं मागणें करच्या पयलीं बोगसोणें दी. आनी आमी कितें म्हणटा तेका मरे हांव मेल्यार जाता पूण तेका हांव केन्ना बोगशिना. तूं जाणा कितें केलां तें? तुका खबर आहा ब्रदर? यू डोंट नो एनीथींग ब्रदर. आय डोंट नो एनीथींग एंड आय डोंट वॉन्ट टू नो एनीथींग. जेजून सांगलां बोगशी. आनी जेजू तुका सांगता जें तूं करूंक शकता तितकेंच सांगता. जेजू तुका कांयच सांगचो ना जें तूं करूंक शकनाय पळय तें. भावा भयणांनो, तुजो देव तूं करूंक शकनाय तें कांयच सांगचो ना. म्हाका सांगो नाकाय तुका बोगसूंक जायना, तुका अवघड लागता जाय. म्हाकाय अवघड लागला. हांव तुज्या जाग्याचेर हांवूय आसलो भावा भयणांनो. म्हाकाय अवघड लागला पूण पवित्र आत्म्याचो आदारान हांव जें अवघड लागता पळय तें करूंक पावता. तेका लागून देवान आमच्या भितर पवित्र आत्मो घातलो. आनी हो पवित्र आत्मो मोगाचो आत्मो. हे देवाचें उतर भावा भयणांनो देवान तर म्हटलां जाल्यार आमी करपाक जाय. हें आमच्या मनान आमी थीर घालपाक जाय. कन्फ्युजन ना. देवान म्हटलां नाल्यार तशें जावपाक जाय भावा भयणांनो. पूण आनी बट, इफ, वाय, हाव हें नाका भावा भयणांनो. बंद करुया हें. इफ, बट, हाव तुजीशीन जायना. पवित्र आत्म्यान सांग तूं म्हाका हेल्प कर, तूं म्हाका गायड कर, तूं म्हाका डायरेक्ट कर, तूं म्हाका रेवलेशन दी. हें कशें घडोवन येता जाल्यार तूं म्हाका दाखय. पवित्र आत्मा तुका दाखयतलो. तेका लागून पवित्र आत्मा आमच्या भितर आहा. कित्याक देवाक खबर आसली ह्या संवसारान झूज मांडपाक आमकां पवित्र आत्मा जाय. आनी भावा भयणांनो, आमी शेळलेल्या जाग्याचेर सावन आमी आमची झगडी स्टार्ट आमची मांडणी धरिनात. वी आर विक्टोरियस इन क्रायस्ट. आमी जेजू क्रिस्तान ऑलरेडी जिखलेली आहा आनी त्या पोजिशनार सावन आमची झगडी.
कित्याक आमकां एंड रिजल्ट खबर आहा आमी ऑलरेडी जिखलीन जेजू क्रिस्तान. पूण कन्फेशन ऑफ फेथ हांव भावार्थाची उतरां उलयतां. सैतान म्हाज्या आड येता म्हणटा सैतानान तूं म्हाजे कुडी वयले तुजे हात काड. ही म्हाजी कूड जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें मंदीर. तुजे हात काड सैताना. हुकूम घालता. तोंड ओपन करूंक जाय. देवान केलें तोंड ओपन सैताना. भायर सर मेळ्या तुमी. देवान तोंड ओपन केलें. आमी करपाक जाय. जेजू क्रिस्तान कितें सांगलां पळय तें करपाक जाय. आनी दोन मागणी भाव भयणांनो जेजू तुजें आयकोंक शकना. गेल्या हांव कंटिन्युअसली सांगता. कित्याक कंटिन्युअसली सांगता? रागार जायनाका कित्याक कंटिन्युअसली सांगता. आयकोन भावार्थ येता. आयकोन तुमच्या काळजान वयतले. 2 मागणी देव तुजें आयकोंक शकना. एक जें ऑलरेडी ताणें केलां पळय तें, आनी दुसरें तुका करूंक लायलां पळय तें तूं पुतून देवाक सांगनाका. ताणें सांगलां तूं कर, तें तूं कर. आनी एक ताणें केलां पळय तें पुतून तेज्या कडेन मागनाका. तुका दिलां ऑलरेडी तें तूं पुतून तेज्या कडेन मागनाका. तुका ऑलरेडी दिल्लें आहा. आमचें पोजिशन खंय भाव भयणांनो? वी फायट द फायट फ्रॉम द प्लेस ऑफ विक्ट्री, नॉट द प्लेस ऑफ डिफीट. हे उगडास धरा भाव भयणांनो. आमी जैत जेजू क्रिस्तान. आनी देव हांगर म्हणटा तूं म्हाज्या भितर आनी हांव तुज्या भितर आहा. म्हाजें उतर तुज्या भितर रिगलेलें आहा. मागता तें मेवतलें. मागता तें मेवतलें म्हणून जेजू तुका सांगता. कितेंय माग भाव भयणांनो, ताका खबर आहा तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे मागतलें. म्हणून तो म्हणटा जो कोण जेजू क्रिस्तान आहा, जो कोण जेजून भितर रिगलेलो आहा, तो ह्यो संवसाराच्यो वस्तू मागचो ना भाव भयणांनो. तो ह्या संवसाराच्यो वस्तू मागचो ना. तो म्हणटलो देवा तूं म्हाज्या तोंडांतल्यान उलय. आयज हांव देवाक सांगतालो जें हांव उतर उलयतलो जेजू हें वचोन तेंच्या काळजान रिगोनी, तेंच्या भितर एक टॅटू जावनी. हें उतर आयकोन तेंचें लायफ चेंज जावनी. आनी तेन्ना म्हाका आनंद मेवतलो. रेवलेशन तांकां मेळोनी. देवाचें उतर आपणान कित्याक फुडें करपाक जाय तांकां कळोनी जेजू. हें आयकलां तेणीन देवाचें उतर, हें आयकलां तेणीन खूब टायम. पूण आयज तेंचे कान टाक करून तुज्या कडेन येवनी. पॉप अप म्हणटा पळय तें टाक करून. सुण्याचो म्हाजो व्हडलो सुणो आहा पळय तो आपणाचो रोखडोच कान हालयता. ट्यून करता आपणाचो कान. तशें आमी ह्या देवाच्या उतराक आयज आमचो कान ट्यून करपाक जाय. देवाच्या उतरान तूं हाय तुका मागता तें मेवतलें भाव भयणांनो. उगडास मागता तें मेवतलें वो जेजू सांगता. तूं म्हाज्या भितर रिगोन राव. म्हाज्या उतरा प्रमाणे तुजें लायफ जिये. आनी जेजू म्हणटा तुका मागता तें हांव दितलो. मागता तें भाव भयणांनो. कित्याक दितलो मागता पळय तें? ही दुसरी लायन घेवया आनी मागीर एंड करुया. कित्याक मागता पळय तें दितलो? 8 घे सिस्टर. (15) 8 घे सिस्टर. Okay. Herein is my Father glorified, that you bear much fruit, so shall you be my disciple. ऐकू येता न्हू तुमकां? Yes, brothers. ओके. Yes. हो स्क्रिप्चर घेता आनी एंड करता. मातसो टायम जालो पूण कांय नजो. देवाच्या उतराक आमी 10 मिनटां 15 मिनटां सुबेज दिवया आयज. कित्याक हांगर म्हाका एंड कर. Herein is my Father glorified, that you bear much fruit, so shall you be my disciple. जेन्ना तूं मागतले आनी जेन्ना देव जेजूच्या नांवान तूं मागतले, जेन्ना जेजूच्या नांवान मागतले जेजू तुका दितलो. जेन्ना जेजू तुका दिता तेज्या बापायक महिमा.
जेजू आपणाच्या बापायचे मिशन घेऊन ह्या संवसारान येयलो आनी जेजू आपणाचें मिशन कंप्लीट जाता पळय तेन्ना सांगता आतां आपूण वयतलो बापाय लागीं पूण म्हाज्या उतर तुमच्या भितर रिगोन रावनी आनी म्हाज्या नांवान तुमी बापाय लागीं कितें मागतले तें तुमकां मेवतलें आनी हितून म्हाज्या बापायक महिमा आनी तूं जायतीं फळां दितली आनी खरेंच म्हाजें उतर तुज्या भितर तो रिगोन रावला जाल्यार आमी जेजू क्रिस्ताचे शिस जावपाक कितें जाय भाव भयणानो क्रायटेरिया कितें देवाचे शिस जावपाक क्रिस्तांव म्हणून तूं देवाचो शिस न्हू हांगर देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना तूं देवाच्या उतरान आसतलो देवाचें उतर तुज्या भितर आसतलें तूं जेजू क्रिस्तान आसतलें जेजू क्रिस्ताचें उतर तुज्या भितर आसतलें तूं मागताय पळय तो तें मेवतलें जेन्ना बापायक महिमा जातली तेन्ना तूं म्हाजो शिस जेन्ना जेजू क्रिस्तान तूं आहाय जेजू क्रिस्ताच्या उतराक तुवें व्हरतो जागो दिलाय आनी हे जेजू क्रिस्ताचें उतर तूं जियेताय भाव भयणांनो आनी हे जेजू क्रिस्ताची वचोन बरी खबर तूं सांगताय लजोनाय तो कितें म्हणटलो हो कितें म्हणटलो लजोनाय देवाचें उतर तूं दिताय तेन्ना तूं शिस जेन्ना जेजू क्रिस्त भाव भयणांनो ह्या संवसारान जेन्ना आसलो चलतालो तेंचे शिसांनी व्हडलें कांय करूंक ना जेन्ना फकत जेन्ना जेजून तेंकां सांगलें तुमी वचा म्हाज्या नांवान वचा म्हणून सांगलें तेन्ना ते गेले आनी तेणें पयलो मिलाग्री जाता पळय पूण भाव भयणांनो जेन्ना तेंच्या भितर पवित्र आत्मा येयलो तेन्ना ते गोठायेन काम करूंक लागले ह्या पवित्र पुस्तकाक लागून ते आपणाचे जीव बासून दिवन गेले भाव भयणांनो हो पेद्रून तीनदा जेजू क्रिस्ताक नाकारलेलो तो उलटो खुर्सार गेलो उलट्या पोजिशनान ताका जिवेशी मारलो होच पेद्रू तीनदा देवाक तेणें ना आपूण होकना म्हटलेलो तोच पेद्रू जेन्ना पवित्र आत्म्यान येयलो तेन्ना तो गोठायेन ह्या संवसारान जियेलो तुकाय देवान पवित्र आत्मा दिला तुकाय ही गोठायेचो आत्मा तुकाय जेजून सांगला वस आनी म्हाका परगट कर मार्क 16:15 म्हणटा गो एंड प्रीच द गॉस्पल टू द एंड्स ऑफ दीस अर्थ वस हे देवाची बरी खबर आख्ख्या संवसाराक सांग आख्ख्या संवसाराक सांगून जाल्या उपरांत आपूण येतलो जेजू येवपाचो टायम जाला भाव भयणांनो इतकी वर्सां कांय करूंक ना जाल्यार आतां तरी तेजे उतर काळजान घालुया भाव भयणांनो कोण कितें म्हणटलो तें पळोवचें न्हू जेजू तुका कितें म्हणटा तें पळय तुजो फोकस जेजूचेर दवर तूं त्या दर्याचेर तुजो फोकस धरिनाका त्या वादळाचेर तुजो फोकस धरिनाका जो मेरेन तुजो फोकस जेजूचेर आहा वादळ थंयच्या थंय थोंड जातलें कित्याक जेजू तुज्या वांगडा हे जिवे झाड द ट्री ऑफ लायफ हितून तूं जियेताय आनी तुका मरण ना कित्याक तूं जिवे झाडाचे तूं खानो जावन आसा यू आर द ब्रांच ऑफ द लिव्हिंग ट्री द ट्री ऑफ लायफ द लायफ ऑफ अबंडन्स इटर्नल लायफ साश्णीक जिवीत आनी सुबाम जिवीत ह्या झाडान तूं आतां रिगलेलो आसा आनी देव तुजीशीन उलयता म्हाजीशीन उलयता भाव भयणां आयज तुका सांगता म्हाका सांगता म्हाज्या उतरान रिगोन राव म्हाज्या उतरान तूं रिगोन रावशी ना जाल्यार तूं म्हाजो शिश रागार जायनाका भाव भयणां क्रिस्तांव म्हणून तूं देवाचो शिश ताका लागून हांव सदांच तुमकां म्हणटा भाव भयणांनो आनी हांव तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा जेन्ना तुमी देवाचें उतर फुडें करतात तेन्ना तुमी देवाचें शीस कित्याक हांगर देवाचें उतर म्हणटा हांगर देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना तूं व्हिडियो पासून फॉरवर्ड करताय तुका खबर ना
हो व्हिडिओ तुवें फॉरवर्ड केलाय, हेका जेजू मेवलो आनी हो चेंज जावन जेजू क्रिस्तान येयला. कितके जाणांच्यो हांव जाणा जे तुमी व्हिडिओ धाडले, तेणीन मागीर म्हाका फोन केलो, ब्रदर आपणाक कोणेन तरी व्हिडिओ धाडलेलो. कालूच एक भाव म्हाका म्हणटालो, ब्रदर आपूण तुजे व्हिडिओ सगल्यांक धाडटा. आनी खूब जाणांचे आपणाक फिडबॅक येता. भाव भयणानो, शीस तुवें उतर परगट करूंक जाय म्हणून गरज ना. एक टायम तुका परगट करपाक मेळोंक ना प्लॅटफॉर्म. एक टायम तूं आनी दुसरे भाशेन तुका देवान चूज केला. पूण जेन्ना तूं देवाचें उतर फुडें करताय भाव भयणानो, तूं जेजू क्रिस्ताचो शीस. सगळेच प्रिचर जातले म्हणून ना भाव भयणानो, पूण देवाचें उतर तूं परगट करतलोय, तूं धाकट्या जोम्यांनी उलयतलो. आतां फुडल्या आयतारा आमी पळयतले, फुडल्या ह्या आयतारा, हो आयतार न्हू, 20 तारखेर सिस्टर सिमित्रा आपूण प्रीच करतली आनी फर्स्ट टायम सिस्टर जीन प्रीच करतली. आमी सांगला भाव भयणां, देवाचें उतर परगट करपाक आमच्या प्लॅटफॉर्म रेडी आहा. तुजें विलिंगनस दाखय. हांवें खूब जाणांक सांगलां, तूं म्हाका सांग आपूण रेडी आहा, हांव तुका पुत्तून सांगचो ना. पळय म्हाका सांगलें ब्रदर जॉन्सनान, आपूण मडगांव गेला, GMCन आहा, आनी सिस्टर जोसलिनाक सांगलें ताणें रेमणांक सांग प्रीच कर म्हणून. हांवें प्रिपेर करूंक ना, कांय ना. रेमणांक सांग प्रीच कर म्हणून. हांव सोमतो गेलो एमरल्ड लॉन्सान, 300-400 लोक आहलो, 400 सुमार लोक आहलो. मायक घेतलो आनी पवित्र आत्म्याचेर उलयलो. कित्याक पवित्र आत्म्याचो टॉपीक म्हाज्या काळजान भितर आहा. कितें जाणा पळय तें उलयलो. तूं कितें जाणा तें उलय. तूं पुत्तून हांव तुका सांगतलो, तुजे शेपडेक धरून हांव तुका ओडटलो म्हणून चिंतिनाका भाव भयणां. हांवें एकदां सांगलें, इन्विटेशन दिलें, देव तुका पुत्तून इन्विटेशन दिलां. कम टू मी ऑल दोज हू आर हेवी बर्डन एंड आय शॅल गिव यू रेस्ट. एकदांच ताणें तुका सांगलें. पेद्रूक ताणें सांगूंक ना, यो रे उदकार चल रे म्हणूंक ना, काम म्हटलें. एकदांच सांगलें काम. पेद्रू भावार्थाचें पावल मारलें. तूं रेडी आहाय, तुका देवाचें उतर दिवपाचें सांग, प्लॅटफॉर्म आमी दिता. खंय चुकता आमी करेक्शन करुया भाव भयणानो, आमी सगळीं पडटलीं. तुका कोण बोट दाखोवपाचो ना. खंय चुकला तितको व्हिडिओ पार्ट आमी कट करुया. पूण आमी कोणाक खाला घालचें ना. वाडपाक जाय, सगळ्यांनी वाडपाक जाय. आनी तुमी पळया, कोण भावार्थाचें पावल मारता तो खंय पावता. हांव कितें प्रिचर जाल्लो भाव भयणानो, सिस्टर जोनिना दिसा खुंचरल्यान पवित्र आत्म्यान म्हाका खुंचर पावयलो. भावार्थाचें पावल मार भाव भयणानो. हांव पुत्तून सांगचो ना. हांवें सांगलां प्लॅटफॉर्म ओपन. कोण आहा तेणें सांगपाचें, आपूण प्रीच करता. एकदां सांगलें, पुत्तून काम हें इन्विटेशन ना भाव भयणां. त्या इन्विटेशनाचेर घालता, पोस्टराचेर घालता. पूण तुका सांगलां प्लॅटफॉर्म ओपन आहा, तूं रेडी आहाय, तूं सांग ब्रदर आपूण रेडी आहा, आमी खंय टायमिंगान स्लॉटान घालुया तुका. आतां सिस्टर सिमित्रा 20 तारखेर सिस्टर सिमित्रा सिस्टर जीन दितली. वयर काडपाक जाय. एकामेकाक आदार दिवया भाव भयणां. हे प्लॅटफॉर्म म्हाजें न्हू, ही मिनिस्ट्री म्हाजी न्हू, ही मिनिस्ट्री तुमची म्हटल्या. ही पवित्र आत्म्याची मिनिस्ट्री तुमची मिनिस्ट्री म्हटल्या. हांवें केन्नाच आयज पासून ही म्हाजी मिनिस्ट्री म्हणून चिंतूंक ना भाव भयणां. देव विटनस आहा, इट्स नॉट माय मिनिस्ट्री, पवित्र आत्म्याची मिनिस्ट्री ती. आनी हांव पवित्र आत्म्यांक कित्याक इम्पॉर्टन्स दिता भाव भयणांनो, कित्याक जेजून सांगलां म्हणून.
जेजून सांगला म्हणून हांव पवित्र आत्म्याक इम्पॉर्टन्स दिता. आनी हांव जाणा हांवें पळयला बायबलार कशें बरयलेलें आहा आमी पवित्र आत्मा आमकां जावो. म्हणटकूच रेडी राहा भाव भयणानो. जायतीं जाणां तुमी पळयतलीं पालिनोन नवे नवे चेहरे देवाचे उतर येवन प्रगट करतात पळय. Praise God. आनी हांव फाटीं सरतलो भाव भयणानो. तुमकां जागो दिवपाक हांव फाटीं सरतलो. हांव रेडी आहा फाटीं सरपाक. पूण हांव जागो दितलो. कित्याक हांव हांगा सासणाच्या सासणाक हांव हांगर आसचो ना. म्हाका देवान 120 वर्सां दिल्या. 120 वर्सां उपरांत कोण चलयतलो? ही पवित्र आत्म्याची मिनिस्ट्री कबार जावची ना भाव भयणानो. ही मिनिस्ट्री वाडत वयतली. कित्याक तुमचो सपोर्ट आहा. हे मिनिस्ट्रीक तुमचो सपोर्ट आहा. तुमचीशीन उलयला देव म्हणून तुमी हे मिनिस्ट्रीक सपोर्ट करतात. आनी आमी पळयला भाव भयणानो तुमी सपोर्ट केला म्हणून सगळे घडोवन येयला. देव तुमचीशीन उलयला. सोस देवाकूच हांव अजुनूय सोस म्हणटा. पूण तुमच्या कडल्यान देवान आमकां बेसावंक घाला. म्हणटो ती मिनिस्ट्री तुमची. आनी देव आमकां शिस्त करूंक सोदता आपणाची. म्हणटकूच भाव भयणानो तुमी इनवॉल्व जाय ह्या मिनिस्ट्रीन. नाजाल्यार चिंती नाकात ना ह्या ब्रदराची मिनिस्ट्री ती ना भाव भयणानो. तुमी पळयला म्हाजें थंयसर वागप कितें आसता पळय तें. आय डोंट कन्सिडर दॅट आय एम द बॉस ऑफ द ना. सिस्टर शर्मिलाय म्हणून आपूण बॉस. सिस्टर शर्मिलान जागो दिला आनी ब्रदर सेबीची म्हाका आपुरबाय. हांवें आजून पासून म्हाज्या जिवितान इतको खालती मनीस पळोवंक ना. आमी येवच्या पयलीं सगल्यो कदेली घालता. एक दीस एक उतर म्हणून. कित्याक जेन्ना आमी खालती जाता तेन्ना देव उबारता. खूब जाण आदार दिता भाव भयणानो आमकां. खूब जाण आदार दिता. आतां ब्रदर रॉय येता सावण घालता. आनीक आमचो हू दॅट इज पॅट्रीक येता आमकां हेल्प करता. खूब जाण भाव भयणानो. नांवां घेतल्या उपरांत मागीर कितें जाता थोडेच जाण मागीर कोदेली हेल्प करता आमकां भितर घालपाक. सगळ्यांची मिनिस्ट्री तुमची मिनिस्ट्री भाव भयणानो. तुमी आमकां सांगा कितें करपाक जाय. ब्रदर अहें करुया. करता वो ना तें पळया भाव भयणानो. सिस्टर आलिफाक विचारा. सिस्टर आलिफान म्हाका एकूचदां सांगलें. म्हाका 11 सुमार सांगलें. मॅसेज घातली ब्रदर यूथ रिट्रीट करूंक शकता आमी. 11 ताणें म्हाका सांगलेलें. 12 हांवें सिस्टर शर्मिलाक मॅसेज घातली. सिस्टर जॉनिनाक मॅसेज घातली. सिस्टर कोरिनाक मॅसेज घातली. आमच्या भितर आमी डिस्कस केलें. 12 म्हणसर पोस्टर रेडी केलो आनी पोस्टर शेअर केलो. आमी कोणाय कडल्यान सजेशन घेवपाक रेडी आहा भाव भयणानो. आमकां जाय तुमी आमकां सांगलेलें. तुमी सांगा आमकां खंयचो टॉपीक तुमकां घेवपाक जाय ते पासून आमी करपाक रेडी आहा भाव भयणानो. पूण पयले हांव कितें टच करूंक सोदता ते बेजिक्स आमचे आमी स्ट्रॉंग करुया. भावार्थाचेर म्हाजो मेन आतां म्हाका देवान सांगला भावार्थाचेर फोकस कर. कित्याक देवा कडल्यान कितें जाय ना जाल्यार आमकां भाव भयणानो जाय तो भावार्थ. भावार्थाचेर तर आमी फोकस केलो आनी भावार्थ तर आमी थीर केलो आमचो नाजाल्यार जेजून आमकां जे प्रॉमीस केला ते सगळे आमचे. वादळ येयले पावस येयलो आमी आलची ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. कोणाची टेस्टिमनी आहा शेअर करपाची? ब्रदर हांव एक सांगता. सांग सिस्टर सांग. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. ब्रदर ए टेस्टिमनी बरं सिस्टर नॅन्सी एक मिनिट. सिस्टर नॅन्सीक तुमी आयकता न्हू हांगर. सदांच ती आपणाची टेस्टिमनी दिता. गोंया जेन्ना येतली ही सिस्टर येतली आनी देवाचें उतर आमच्या प्लॅटफॉर्माचेर प्रगट करतली. आतांच उलोवन धरता कित्याक म्हाका खबर आहा कोण देवाचें उतर प्रगट करूंक शकता पळय. आनी म्हाजेशीन पवित्र आत्मा उलयता तें हांव उलयतां. म्हणटच हांव जाणा ही भयण येतली जेन्ना गोंया येतली. आतां ती UK आहा येतली तेन्ना देवाचें उतर प्रगट करतली.
प्रेज गॉड ब्रदर तू सिस्टर जिनाच सांगते ना हांवें सांगलें आ सिस्टर जीन तो हांवूय सोदतलें हांवें अशें मोतीन म्हणलेलें म्हाज्या आतां बसले तेन्ना प्रेज गॉड Praise God. तोच पवित्र आत्मा म्हाज्याय भितर आहा न्हू सिस्टर, तूं कितें चिंताय तो म्हाका सांगता, तेका लागून तूं सांगच्या पयलींच हांवें सांगलें. प्रेज गॉड थँक्यू जीजस ब्रदर सदांच म्हणटाय न्हू जेन्ना तूं दिता तूं हें आपणा पत्ते कितें रिटर्न मेवतलें म्हण दिवंक उपकारना अशें लायक आपणाकूय पत्ते मेवतले. सो हांव अशें चिंतून दिता ब्रदर. आतां पयलीं अशें दिनाहलें, पयलें ना अमकें दिवं जायो कायदो न्हू म्हाजो अशें म्हण दितालें. सो आतां हांव दिता दिता आतां कितें जाता म्हाका आनी एक टेस्ट आसलें ब्रदर ते गाडयेचेंच लायक लास्ट टेस्ट ते क्वेश्चन आन्सर टेस्ट ते एंड तेका एवरी एक क्वेश्चनाक 4 पार्ट्स आसताय. सो एवरी पार्ट हॅज टू बी टिक्ड म्हणजे सगळे रायट जावपा जाय नाजाल्यार पास जायना 100% हें स्कोर येवपा जावो. येवूय पावटा पवित्र आत्म्यान सांगून गेले आनी बिफोर बूक करचे पयलें हांवें तेका विचारलें पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें आतां तूं जाणा ते म्हणजे पयशे खूब ब्रदर लायक £275. सो हांवें विचारलें ते कडेन पवित्र आत्म्यान सांगून गेलेलें न्हू. हांवें म्हणलें द सेम तोच इंस्ट्रक्टर लास्ट टायम पास जालें तेजे कडेन गेलें आनीक तो म्हणो लागलो अशी आपूण म्हणो लागलो 275 घेता तूं आपणा म्हणो लागलो 255 दी. सो प्रेज जीजस जेन्ना तूं देवाच्या किंगडमा वोंकता देव तुजे पयशे कशे सेव करूं जाय तो देव जाणा. सो म्हाका हिंगा £50 म्हाजे सेव जाले. सो ऑल ग्लोरी टू गॉड. सो हे भाशेन जेन्ना तूं वोंकता आनी कांय एक्सपेक्ट कोन्न इन रिटर्न देव जाणा तुजें कशें करपाचें तें. आनी आनीक दिसलो ब्रदर रातचें हांव अशें 3:30 अशें जाग जाली म्हाका आमचे UK टायम रातचें आनीक हांव ऑनलायन गेलें लायक यू नो वॉट्सॅप तें पळोवपाक ग्रुपांत सगळी प्रेयर ग्रुप आहाय तितून आनी म्हाका तो एक ग्रुपाचें हें जाय आहलें टांग सेशन आसता वायट बूक कन्फेशन आनी तें हांव कितें कोत्ता डिलीट कोत्ता खूब जाता न्हू चॅट. सो आतां म्हाका जाय आनी म्हाका मेळोना आतां तें. आतां म्हणलें कोणा सांगतलें कोणा सांगोना हांवें मोतीन म्हणजे आतां चिंता हांव. तेन्नाच म्हाका सिस्टर जिनान तें लिंक धाडलें आनी म्हाका जाय आहलें तें. सो प्रेज जीजस हांव सिस्टर जिना टॅक्स्ट करूं कोत्तालें सिस्टर जीन हाव डीड यू नो तूं म्हाका जाय आहलें म्हणून तें. सो इट इज द होली स्पिरीट ते कडेन उलयलो की म्हाका जाय म्हण तें लिंक. आतां तें खबर ना आसतली तेन्ना म्हाजो टायम कितें जालो तो. सो थँक्यू जीजस. तें एक जालें ब्रदर. आनीक म्हाजे सिस्टर इन लॉ आतां गोंय गेलेली न्हू म्हाजी मादर इन लॉ बरी ना तेन्ना आनीक तेन्ना कितें जालें ब्रदर तेका कामाचें लायक म्हणजे अनपेड घेवन वचों पडलें. सो तेजे मॅनेजरान येयलें तेन्ना तेका कितें सांगलें खंय तूं अनपेड घेयनाका आपूण तुका फारीक कोत्ता तूं तुज्या मांयक लागून गेलेली न्हू अशें म्हणून आपूण तुका फारीक कोत्ता आनीक तूं तीं वरां बरोवन काड म्हणून लायक एक्स्ट्रा आवर्स कोर एक्स्ट्रा टायम कोर. आतां तेजें न्हू ब्रदर तें हाफ वे पावलेलें तें कोत्ता कोत्ता आयज ताणें म्हाका सांगलें तूं जाणा म्हणो लागलें जेन्ना तूं गरजोन दिना वो कोणाकूय अशें करून पयशे लायक दिवपा जाय ते कडेन कोणें पयशे मागले आनी तेणें त्या मनशाक दिले गरजोन आसतना लायक तें दिवपा नाका एक्चुली तेजो कायदो नाहलो पूण तेणें दिलें कित्याक आतां तेवूय वर्डान येयलें ब्रदर हांव ते कडेन सांगोन तें लायक म्हणजे तेवूय आहा देवा उतरान लायक पळयता टिचिंग्स आयकोता आनी तें खूब अशें करून ब्रदर तें मनीस अशें तूं तेका कितेंय सांगो जाय तें तेन्ना तुका दिवपाचें आनी तुका दोनूय काडपाचें ते भाशेन. पूण आतां ते भाशेन एटिट्यूड ना ब्रदर तेजो टोटली डिफरंट. मागीर तेका आयज कितें सांगलें तेज्या मॅनेजरान तूं आनी उरलेली ती 26 आवर्स काम कोन्न नाका ती आपूण तुका लायक हें केली म्हणजे माफ केली म्हणटाय न्हू लायक तुका करपा नाका ती वरां. सो ऑल ग्लोरी टू गॉड. देव जाणा जेन्ना तूं तेजे किंगडमा तूं सीक कोत्ता तेजे उतर तुजे पयशे कितें करून सेव करपा जाय ते पळय देव हे भाशेन दिता ब्रदर. आमी म्हणटाय न्हू कशें येतोलें खंयच्यान येतोलें हे भाशेन येताय. आनी आनीक टेस्टिमनी. सो आतां भुरग्यांची हॉलिडे आहा न्हू ब्रदर लायक 1 म्हयनो मायज. सो भुरगीं खूंय वचोन आहलीं कितें म्हणो लागलें मामा एक खूंय हॉलिडे आहा सो हिंग कॅरवेन ट्रिपा वयताय. आनीक तेन्ना कितें जालें आतां सारकें लास्ट मोमेंट न्हू ह्या विकेंडाकू सगळें म्हारग 400-450 पावंड आनीक 2 जाणां रावपा मेवता. हांवें बाबा कितें सांगलें आमी एक एग्रीमेंट प्रेयर करी म्हणलें. हांव जाण म्हणलें देवा जाय गेलेलें आमच्यान तशें म्हणोन हांवें म्हणलें देवा जाय जाल्यार आमी पावतलीं ना आतां आमच्या हितून भितर आहा म्हणलें डोमिनियन देवान आमकां दिलां. सो आमी डिक्लेअर करी म्हणलें आतां की फाल्यां उठ्ठा म्हणल्यार आमकां बोर मेवतलें आनी सोय मेवतलें. सो दुसरे दीस उठले आतां आमी आनी सोदताय आतां ते आदले दीस आतां कांय ना सगळें एक्सपेन्सीव आहा.
दुसरे दीस पळयता तेन्ना बाय म्हणूंक लागले आमचे मामा एक हाय पळय हे आनी इट इज नॉट फॉर जस्ट 8 people म्हणूंक लागले आमी गो म्हणूंक लागले पळयला द पावर ऑफ बीइंग इन गॉड्स प्रेझन्स आनी देवाच्या चित्रां पळय कितलो पावर आहा तो आनी हे भाशेन तेणें म्हणलें जेन्ना बाय पे करपाक गेले आमचे लायक टू पे 20% ऑफ मेवलो म्हाका ऑन टॉप ऑफ दॅट Praise God. So all glory to God, brother. This is the power of sowing and reaping in the kingdom of God. Not only पैशांनी तुझे टाइम जेन्ना तूं शेअर करता दुसऱ्यांकूय उतर दिता हे भाशेन तुका देव तुजी पोती दिता आनी आनीक टेस्टिमनी ब्रदर आतां हांव गेली न्हू पयलीं गरजेन आनी हांवें तेदोच सांगलें लायक म्हाका जेजू म्हणलें एक पूण म्हाका मनीस दी म्हण सांगलें म्हाजी टेस्टिमनी वरवीं म्हणल्यार हांव हें मिनिस्टर करता म्हण सांगलें आनी कांय न्हू सो हांव पास जालें तें हांव गेलें तेका फादरा दाखोवपाक कित्याक तो फादरान तो डिकन म्हाका हांव जेन्ना सांगूंक गेलें न्हू तेंका की फाल्यां म्हाजें टेस्ट म्हूण म्हाका हांसोंक लागलें तूं काडटलें अशें म्हणजे म्हाजें मस्कोर करून असं म्हणलें जेजू बोगोस तूं तेका आनीक हांव आतां तेदूस हांव दाखोवपाक गेलें फादर म्हणटा तो इंग्लीश प्रिस्ट पळय म्हण सांगलें हांव पास जालें म्हणलें आनीक तो डिकन हाल तेजे सायडीन तेकाय दाखोवन तो गोंयकार डिकन पळय म्हणलें लायस हांव पास जालें हांव प्रेज गॉड म्हणूंक लागलें आनी इट्स ऑल ग्लोरी टू गॉड म्हूण सांगलें नथींग ऑफ मायंड बिकॉज म्हाका पळोवन म्हणलें म्हाजी सायजी पळोवन म्हणटा म्हणलें तूं कोडे जाता तूं काडटलें अशें पूण देवा कडेन वेन यू अबायड वेन यू बिलीव इन जीजस नथींग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड सो हांवें तेका सांगलें तो म्हणूंक लागलो तूं आपणा प्रे करतलें आपणा हेल्प करतलें म्हणूंक लागलो डिकन तो आतां पळय हांवें मागलें न्हू की म्हाका मिनिस्टर करूं जाय सो हांव एक सांगत रावलें तेका लायक लायफ एंड डेथ आर इन द पावर ऑफ द टंग तें सांगलें तेका हांवें मागीर तेका हांवें सांगलें पळय उतरां पावर आहा आनी पळय हे स्क्रिप्चर्स हांव म्हणटालें आनी तेका प्रेयरूय दिला एग्जामिनेशनाचो आनी तेका शेअर केलें आनी पळयलें की तेजें मन कितें जालें तेजी मेंटेलिटी घातली म्हणजे हें कोण ब्रदर कित्याक तो एक दीस ब्रदर जॉन्सन थिंग प्रीच केलें ते चर्चाक तो म्हणटालो की वॉट दीस ब्रदर्स एंड ऑल दे आर कमींग अशें म्हणजे कोण ब्रदर येता आनी प्रीच कोत्ताय यू शूड नॉट गो टू ब्रदर्स अशें म्हणटालो पूण आयज तो तेंच उतर आतां तेका जाय आयकोपाक सो देव हे भाशेन लायक तुजे टेस्टिमनींतल्यान दुसऱ्याकूय आदार दिवता त्या हितूंतली भायर सरपाक सो जेजू कारगा आनी हांवें एक फादराकूय दिल ब्रदर हांवें तोवूय तसो फेल जाता लायक आनी तेका सांगलें फादर पळय अशें आनी तुका म्हणलें हांव बिफोर हें म्हण सांगलें तूं जेन्ना आतां समन एक दीस विसरलो तो आनी हांव त्या टायमार हांवें कितें केलें प्रेयींग इन टंग्स स्टार्ट केलें आनी तेन्ना मागीर तेणें पोत्तें कॅचअप केलें सो तेका हांवें कितें सांगलें ब्रदर फादर म्हण सांगलें तुका हांव एक हें धाडटा रिफ्लेक्शन म्हण सांगलें डेली गॉस्पल रिफ्लेक्शन तूं जें धाडटा तें तुजे आदले दीस येता न्हू ब्रदर सो तेका हांवें सांगलें हांव म्हण तुका धाडटा इट वील हेल्प यू म्हण सांगलें तूं प्रिपेर फॉर द नेक्स्ट डे मे बी तेका तें येयना न्हू ब्रदर तेंका फकत तें फिलॉसॉफी शिकयलेलें आसता न्हू हे भाशेन जे आमी JCILM पळय उतरां म्हणणी शिकयता ते भाशेन ना तेंका तितलें आनी स्क्रिप्चर्स घेवन केन्ना ते मिसा एक्सप्लेन कोन्नाय न्हू चडशे पाद्री चडशे भायले हेंचे थिंगा अशें सांगप सो तेका हे भाशेन सांगलें आनी तेका टेस्टाचें सांगलें म्हाजी टेस्टिमनी आनी तेका शेअर केलें आनी एग्जामीचे स्क्रिप्चर शेअर केलें तेका हांवें सगळें शेअर केलें तेंका आनी हे भाशेन करूं जाय म्हण तेका हांवें सांगलें सो ऑल ग्लोरी टू गॉड ब्रदर थँक यू जीजस थँक यू अबा फादर थँक यू होली स्पिरिट प्रेज गॉड हे सगळें कित्याक लागून जालें सिस्टर जाणाय तूं द स्पिरीट ऑफ बोल्डनेस इज द होली स्पिरीट पवित्र आत्मा इज द स्पिरीट ऑफ बोल्डनेस तो तुका कोणूय आसूं तो केद्दोय व्हडलो आसूं तो तुका इतको तुज्या भितर धीर घालता तुका हेल्प करता कित्याक आतां तुका ब्रदराक सांगपाक डिकनाक सांगपाक जावं प्रिस्टाक सांगपाक यू रिक्वायर सम नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड ते तुका जप करून आयकपाचें ना कित्याक ते थियोलॉजी न्हू हय सारकें ह्या थियोलॉजी आनी आमी प्रॅक्टिकल तुका पवित्र आत्मा तुका तुज्या भितर स्पिरीट ऑफ बोल्डनेस हो तुका दिता प्रेज गॉड आनी कोण आहा पूण हितून ब्रदर न्हू दुसरी मनीस कितें जालें आतां हांव खूब दीस जाले हांव वचनाहलें न्हू मिसा म्हाका वचोंक मेळनाहलें कित्याक हेका लागोन हांव ब्रदरा लागोन सगळ्याक वयतालें न्हू खूंय प्रीच करता थिंगा लेट जातालो आमकां आनी बेगी वयतालीं केन्नाय सो हांव मिसा वचोना म्हाका आयज म्हणूंक लागलें कितें गो म्हणूंक लागलें देवा सोडलो हांव ओगी रावली ब्रदर तेन्ना सो फर्स्ट डे न्हू सो स्लोली त्यावूय म्हणजे हांव एक्सप्लेन करतलें लायक म्हणजे हे भाशेन म्हणून देवाचें हे भितर
सोरपाक तुवें परफॉर्म करून म्हणून यू डोंट हॅव टू परफॉर्म जे ह्या भाशेन आमी परफॉर्म कोत्ताय ते बट एवरीथींग डिपेंड्स ऑन हाव वी रिन्यू आवर मायंड आमी तें देवाचें उतर घेवन सो थँक्यू जिजस प्रेज गॉड आनीक कोण आहा आनीक कोणाचे टेस्टमनी आहा प्रेज गॉड एवरी डे इज अ टेस्टमनी आयज तुमी हांगा सगळीं आहा ती टेस्टमनी सगळ्यांत व्हडली Yes, brother. Praise God. सगळ्यांत व्हडली टेस्टमनी आयच्या दिसाक आमी सगळीं एकठांय जाल्यान देवाच्या नांवान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ही व्हडली टेस्टमनी बरें कोणाचे प्रेयर रिक्वेस्ट आहा Brother, येस सिस्टर brother, I just एक ल्हानशी टेस्टिमनी एक्चुअली सांग सांग आता सांजचे हांव कडे म्हणजे वचपाचें आशिल्लें म्हाका सो थोडें म्हाका रावंड फिरून वचपाक जाय आशिल्लें सो हांव थंय गेलें चलत आनी म्हणटकीर म्हाका टायम जाता म्हणून हांवें एक ऑटोवाल्याक म्हटलें की थंय वता एक्चुअली मोस्टली ल्हान डिस्टन्साचेर ते वचना म्हणून होली स्पिरीट तूंच म्हाका हेल्प कर कितें तरी आनी ब्रदर हांव गेलें आणि वता आसतना म्हणजे तुम्ही म्हणटा न्ही वता आसतना भायर सरता आसतना सदांच प्रेयर कर आनी वच म्हणून आणि एक्चुअली ते प्रेयर केली आनी कितें हांवें जेजू म्हटलें येता आसतना म्हाका वेळ जातलो तेन्ना तूं येवपाचें म्हाजें जें आसा तें तूं कर म्हणजे अननोन असं कोणी म्हाका हें कर म्हणजे अशें म्हणजे प्रॉपर म्हाका म्हणजे म्हाका तूंच म्हाज्या बरोबर आसूनी अशें म्हणून आणि ब्रदर गेल्यान म्हाका येवपाक हांवें थोडें सामान घेतलें आनी येतालें आनी चडूय आशिल्लें मातशें सामान अशें थोडें हांव म्हटलें आतां कितें करूं जेजू म्हटलें आतां सगळें सामाना सांगितलें हांवें तुमकां फोन केलो तेन्नाच सो ब्रदर जो हांवें ऑटोवालो केलो पळय तो म्हणजे म्हाका जेजून तोच ऑटोवालो आयलो आनी म्हाज्या फुड्यान उबो रावलो आनी एक दीस ऑलमोस्ट 2 hours नंतर पण त्या सारकी तो काय तसो येवपाना तो बस सिस्टर बस म्हणपा आला हांव म्हटलें ताका दिसलें की हांव परत आशिल्लें ज्या जाग्यार आयलें तशें हांवें थंय न्ही म्हणटा म्हाका दुसऱ्या जाग्यार वचपाक जाय येता म्हटलें आणि ब्रदर खरें सांगू इतलें म्हणजे हांव जेजू म्हटलें तुवें म्हणजे तुजे कडेन मागलेलें म्हटलें हांवें की म्हाका वता आसतना कम्फर्टनेस हें कर आनी होली स्पिरिटान एक्झॅक्टली ब्रदर म्हणजे म्हाका जर कम्फर्ट जावपाक जाय आशिल्ली म्हणजे त्या जाग्यार खंय दिसपाक जाय सेम टू सेम म्हाका तो म्हणजे हें करून ताणें कम्फर्टली बी म्हणजे म्हाका घरा कडेन हाडून सोडलें प्रेज गॉड सो आय एम सो थँकफूल म्हणजे मागता ते आमी जे मागता पळय ते जेजू आमचें आयकता आनी येस होली स्पिरीट हें सगळें आमचे बरोबर आसता आमकां कम्फर्ट करपाक फक्त आमी उलो मारपाचो आनी सांगपाचेंच हें आसा 333 कॉल करपाक जाय 333 नंबराक कॉल करपाक जाय तो सदांच आसता ब्रदर जरमाया 333 कितें म्हणटा जरमाया 333 म्हणटा की म्हाका उलो मार म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दितलो म्हणटकच तुवें उलो मारली तुका जाप दिली कोण उलो मारिना ताका जाप मेळची ना आनी ब्रदर ताका म्हणजे मागीर सांगलें म्हटलें ना तो म्हाका सांगपाक की आपूण ह्या सायडीन एक्चुअली म्हणजे असं आहे ना हांवें तुका म्हटलें तूं येवना म्हटलें म्हाजे जेजून म्हटलें तुका धाडला म्हणजे हांवें ताका हिंदीन सांगलें प्रभु येशू ने भेजा है आपको और प्रभु येशू मेरा महान है सो म्हणजे हांवें अशें सकाळीच म्हणटालें की कोणाक तरी म्हाका देवाचें उतर सांगपाक लागून तशेंच जाल्यार काल न्ही पयलीं तशेंच जालें हांवें सकाळी प्रेयर केली कोणाक तरी म्हाका सांगपाक जाय म्हणून आनी सकाळच्यान काय ना सांजचे 10:30 सुमार त्या म्हणटा जेजू अजून पर्यंत हांवें कोणाकूच सांगूं ना काय कितें करूं आनी एक म्हाका मॅसेज आयली एक म्हणजे हांगासरलो ते म्हणजे हिंदूचो ताजी मैसेज आई कि सिस्टर मुझे ना जॉब मिल गया ऐसे ऐसे मतलब अच्छा हो गया मतलब आणि इतने इतने जॉब इतने पैसे का अच्छा हो गया आणि तो म्हाका आपल्या देवाचें सांगपालो माता रानी काय मतलब ओके म्हटले बट मैं प्रभु में विश्वास रखती हूँ प्रभु यीशु में और प्रभु यीशु आपको और भी आगे बढ़ा के देगा आणि इट वॉज लाईक म्हणजे हा प्रभु येशू बी मीन्स म्हणजे ताका म्हणपाचें अशें की हा सगळें तें एकूच आसा म्हणून अशें म्हणजे म्हाका त्याच्या जेजुवेल्यान कोणाक तरी सांगपाचें आशिल्लें म्हणजे कोणा कडेन तरी पावोवपाचो आशिल्लो म्हणजे असं आणि त्या मनशा कडेन पावपाक म्हणजे जेजूकूय ताजे कडेन पावपाक जाय आशिल्लें एक्चुअली सो
म्हणजे तेका एक्झॅक्टली तेका म्हजे कडेन जोडलो म्हणून हांव म्हणजे आय वॉज सो हॅपी दॅट डे ब्रदर. आता एवरी डे कोण ना कोण नवीन जोडीत आसा म्हणजे जेन्ना मागता म्हाका तुजें उतर कोणाक सांगपाक जाय एवरी डे ब्रदर म्हणजे ह्या दिसांनी. आता आता वोत मनीस जो तुका हें केल्लो पळय तो मेवल्लो पळय तो वोत मनीस तुका एक दीस फोन करतलो आनी म्हणटलो पळय असो असो म्हाजो प्रॉब्लम आहा, तूं मातसो प्रभू कडेन माग, येशू कडेन माग आनी तूं मागतल्यान तेजो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. आयचो दीस बरोवन दवर, हांवें कितें सांगलां तें बरोवन दवर, हें घोट्टा ना तें पळय. आयज तुवें बुये ओपल्याय तेका फळ सर्गीचो बापूय दिता. येस ब्रदर. प्रेज गॉड. सिस्टर अनेलिया, आणि ज्या जाग्यार गेल्ले ब्रदर मी थंय हांवें तेच सांगलें ते म्हणपाक तुका म्हाका म्हणजे म्हाज्या देवाचो विश्वास आसता, म्हाका खबर आसा म्हजो देव कितें आसा तो प्रेज अशें गॉड, म्हणून. प्रेज गॉड, आणि ओके तो विश्वास आसा जाल्यार ओके म्हणून अशें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. येस ब्रदर. येस सिस्टर. Okay. I just want to thank Holy Spirit. एक incident झालो because you know my daughter she already got a job and everything. Yes. But तेका आनी एक interview येयली. Praise God. Interview येयली and she didn't tell me. She didn't tell me because then my husband told me she got a call for another interview and I said okay, she didn't inform me and all. Then हांवें ताका विचारलें लायक तुवें म्हाका सांगोना आनी एक इंटरव्यू येयली म्हणून. Yeah mama, I don't want to go. I said why you don't want to go? I want you to go because Holy Spirit is telling me you must go. I said just go. No, that company is smaller than what I already got a job. That company is big. I said I don't mind. You just go and come. This Holy Spirit is telling me you must go. Then okay, she was little upset. Then 2 days she was like off mood because she didn't want it to go because it's 1 hour by train from where she stays to go to central London. So okay, I said no, you go. And fine. At last she went. She went and interview was good. Everything was fine. And she came home and she told me the pay is little lesser than what she already have the job. I'm like, okay, if you I don't want to join. I said, okay, don't join. But because she's staying with my friend and my friend's son is also looking for a job and she had spoken to you and you had given her word and all. And my daughter told this friend's son, why you don't apply there? And then I okay, I will apply tomorrow. Then this my friend forced him to apply yesterday only. As Kalu's tak apply kele and within half an hour HR called that my friend's son. Okay, and then my daughter said, okay, I will teach you everything. I know that everything because my friend's son, he's not in that line. So my daughter said, no, okay, I will prepare you everything and all. आणि माहिती आहे एचआरन म्हजी चेडवा फोन केलो लायक टेल मी लायक यू रियली वॉन्ट टू जॉइन और अदरवाइज आय नीड टू कन्सिडर समवन एल्स. देन हांवें म्हजी चेडवा सांगलें ना तूं मेल धाड आपूण हें कोन्ना कित्याक सो दॅट शी कॅन गो फॉर दीस समवन एल्स. मागीर आयज ताका इंटरव्यू जाली आनी बरी जाली इंटरव्यू ताची आनी टुमोरो दे वील कॉल हिम to confirm and on Monday he will join his work. Praise God, praise God. Very good sister, very good sister. की कित्याक लागून हें सगळें घडोवन येयलें? पवित्र आत्मा तुजीशी उलयलो आनी तुवें म्हटलें ना तूं वच, आपणाक जाय तूं गेल्लें कित्याक usually I never force her. I like okay तुका वचपा नाका वचनाका and because she already had a job but something was making me ना वच. आनी कितें जालें तूं धाडलें ताका. शी वेंट, शी answered the interview, she knew what the company is looking for
हांगूर येयले त्या भुरग्याक तेणें शिकयलें, ट्रेन केलें. नाव this person already knows what they are looking for, so already prepared. हे पवित्र आत्म्यान तुज्या चेडवाक लागून मोर देन तुज्या चेडवाक लागून ह्या भुरग्याक लागून केल्लें. See, the Spirit of God works. Not only He blessed your daughter, through your daughter He blessed somebody else. Yes. And that is why when you hear the voice of God, when you hear the Holy Spirit, just do it. Instruction, just do it. No matter how much it is going to pain you, just do it. And because you said no, the Holy Spirit is telling me, the Holy Spirit is telling me, chodu upset zale, but now she must be rejoicing. आता ते रिजॉयस जाता आसतले, आपूण गेले, आपूण सगळे अंडरस्टँड जाले, ताका येवन सांगले आनी ताका ह्यो जॉब मेळता. नॉट ओन्ली शी, Yes. this is how we Holy Spirit works in us. Praise God. Thank you Jesus. Thank you Holy Praise Spirit. God. Thank you, Jesus. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गीच्या बापा तुका आर्ग आनी महिमा दिता. जेजू क्रिस्ता तुका आर्ग आनी महिमा. पवित्र आत्म्या तुका आर्ग आनी महिमा. आयच्या दिसा खातीर तुका आर्ग आनी महिमा. सगळें तुवें आमकां दिलाय, तुजो मोग दिलाय, तुजें उतर आमी आयज आयकलां. हे उतर जियोवपाक पवित्र आत्म्या तूं आमकां आदार दी. तूं आमकां गायड कर, डायरेक्ट कर, हेल्प कर. तुका जाय तें कर पवित्र आत्म्या, पूण देवाच्या उतरान आमकां चलपाक तुजो आदार दी. आयज बर्थडे सेलिब्रेट करता युफिमिया आनी मारिया, हेंच्या पासत आमी मागता. जेजू, सगळ्यांक तुवें ह्या संवसारान घातले आनी तुजो पवित्र हात तेंचेर आहा म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. तुज्या दोळ्यांनी जेजू आमी सगळीं एक, तुजो मोग तेंच्या भितर व्हांवता म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. कसली तेंच्या कुडीन पिडा आसा, ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ती बरी जाल्या म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. जिवीत आनी सुबाम जिवीत तेंचेर हांव उलयता जेजू आयच्या दिसा. ती तुज्या मोगान वाडोंक आनी चोडोंक, आनी तुजें उतर तेंच्या भितर गेलां आनी तांकां तुवें सर्ग फावो केलाय म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. ही सगळ्यांत व्हडली गिरेस्तकाय जावन आसा साल्वासाची गिरेस्तकाय. तुवें तांकां साल्वासाव दिलाय आनी ती स्वर्गाची कॅन्डिडेट तुवें तांकां केलाय म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता की आमची कोणूय भाव भयणां जी प्रेशर, कसलो प्रेशरान जियेतात, कसले कन्फ्युजनान जियेतात, जे त्रासान आसान जी एकामेकाचेर आड उलयतात, जेजू तुजो शांतीचो आत्मो हांव तेंचेर उलयता. तुजी शांती तेंच्या भितर आसा, तुजो मोग तेंच्या भितर व्हांवता, तुजो आनंद तेंच्या भितर येयला. आनी सगळें कन्फ्युजन जें सैतानान घातलां, सैताना तुका हांव हुकूम घालता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, क्रिस्ताचे कुडीचेर तुका कसलो अधिकार ना. जी क्रिस्ताची कूड जावन आसा तुका कसलोच अधिकार ना. ह्या भाव भयणांक हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता, तेंच्या पवित्र रोगतान तांकां हांव मागता. आनी जेजू तुज्या रोगतान सरवण आसा आनी सुटका तुज्या रोगतान आसा. आनी ह्या वेळार जेजू ती एकठांय जाल्यात म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. सगळे आमच्या लायफाचे प्रॉब्लम तुवें पयस केले म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. आनी आमचो भाव एंटनी, तेजो ब्लड प्रेशर हाय आहा, जेजू ह्या वेळार तुजे पवित्र रगत तेच्या भितर भोंवता.
आनी तुज्या पवित्र रक्तान सगळे तेजे पॅरामिटर्स नॉर्मल केल्या म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. परफेक्ट जाल्या म्हणून तुका अर्घ आनी महिमा दिता. तेज्या काळजाशी हांव उलयता ह्या वेळार. शांत जा. तेज्या आख्खे कुडीशी हांव उलयता ह्या वेळार. जेजू क्रिस्ताचें जिवीत तुज्या भितर व्हांवता. द रेजरेक्शन पावर इज फ्लोईंग इन यू. रिसीव द लायफ ऑफ जीजस. जेजू क्रिस्ताचें जिवीत तुज्या भितर ह्या वेळार. शांतेचें जिवीत तुज्या भितर ह्या वेळार. विएना आनी फिलूस ती एकठांय जाल्यार पुरो म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. आनी आमची सगळीं भाव भयणां जी आमवर एकठांय जाल्या आपणाच्यो टेस्टमनी दिल्या. जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. रेणुकाचो भाव आनी तेजो बापूल भाव ह्या वेळार जेजू तुजी शांती तेंचेर उलयता. तूं शांतीचो राजा जेजू. तेंची काळजां तुवें थीर केल्या. ज्यो वाटो बंद जाल्ल्यो त्यो वाटो तुवें ओपन केल्या जेजू. हो संवसार म्हणटा जावंक शकना, पूण तुजें उतर म्हणटा जो कोण जेजू क्रिस्तान आसा, जो कोण जेजू क्रिस्ताक उलो मारता, तूं वाट करता. आनी तेज्या बापूल भावाक तुवें वाट केल्या म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. तुज्या कडेन कितें जायना म्हणून कांयच ना देवा. तुका उलो मारता हांव तेन्ना तूं भासायताय की तूं आमचें आयकतलोय म्हणून. आनी ह्या वेळार आमी उलो मारता ह्या दोगांय भाव आनी बापूल भावाक तुज्या फुड्यान आमी तुज्या फुड्यान हाडला. आनी सगळे तेंचे प्रॉब्लेम तुवें सुटावे केले म्हणून तुका अर्घ आनी महिमा दिता. आनी सगळीं आमची भाव भयणां ह्या वेळार एकठांय जाल्यात. तेंच्या खातीर हांव तुका अर्घ आनी महिमा दिता. तेंच्या कसले काळजाचे थेवे आसा, कितेंय तेंकां करपाक जाय, ह्या वेळार पवित्र आत्म्या तूं तेंकां शिकयताय, तूं तेंकां चलयताय, तूं तेंकां डायरेक्ट करताय, तूं तेंकां आदार दिताय. ती पवित्र आत्म्यान चलता सगळीं. पवित्र आत्म्या तूं तेंचेर ताबो घे. तेंची उतरां न्हू तुजी उतरां जावनी. तेंचें जिवीत न्हू तूं तेंच्या भितरल्यान जिये पवित्र आत्म्या. तेंकां वाडोनी आनी चोडोनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. ही तुजी सिस्टम शिकपाक येयल्या आनी ही जी सिस्टम ती शिकता ती जियेतान म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. पवित्र आत्मा तेंकां आदार दिता म्हणून पवित्र आत्मा तेंकां आदार दिता म्हणून तुका अर्घ आनी महिमा दिता. आमी आयज हे तुजे द ट्री ऑफ लायफ जिवीत दिवपाच्या झाडाचेर आमी शिकल्यात. आमी हे जिवीत दिवपाक झाडाक बऱ्यो खांद्यो जाल्या आनी सुबाम पीक आमच्या कडल्यान ह्या संवसारान येता म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. आनी सगळ्या भाव भयणांची सगळ्या भाव भयणांक तुज्या पवित्र रक्तान ह्या वेळार हांव मागता. तुजे आंच बोडवे तेंचेर हांव उलयतां. तुजो फावोर हांव तेंचेर उलयतां. जे काम ते तेंच्या हातीन घेतिलें ती सुफळ जातलें म्हणून जेजू तुज्या नांवान हांव परगट करतां. आनी ज्या कोणाक ती देवाचें उतर दितले ते जेजू क्रिस्ताक अनुभवतले म्हणून जेजू तुका पयलेच अर्घ आनी महिमा दिता. आनी सगळे आमी मागला तितके आयज तुजें उतर आमकां सांगता. जेन्ना जेजू क्रिस्तान तूं आसतलोय आनी जेजूच्या उतराक तूं जागो दितलोय, तूं मागता पळय तें मेवतलें. आयज जेजू आमी मागला ते सगळे आमकां मेळोन येयल्या म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. कोण पेकोणी ह्या वेळार सोदता तेंकां जेजू तुज्या गायांनी पेकोणी मेवल्या म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. कोण फायनान्शियल ब्रेक थ्रू सोदता जेजू तुका तेंकां फायनान्शियल ब्रेक थ्रू मेवल्या म्हणून तुका अर्घ आनी महिमा दिता. कोण आपणाक लायफ पार्टनर सोदता तेंकां लायफ पार्टनर मेवल्या म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. कोण आपणाचें मॅरेज रिस्टोर करूंक सोदता तेंकां तेंचें मॅरेज रिस्टोर केल्या म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. दुसऱ्या लायफान तेंच्या प्रॉब्लेम आसा, जेजू तूं तेंचो आदार म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. सगळे प्रश्न ती घेवन हांगर येयले सगळे तुवें सुटावे केले म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता.
जे आमी उलयला ते घडोवन येयले जेजू. तुजें उतर म्हणटा, जे तुवें मागलाय ते तुका मेवले म्हणून विश्वास कर आनी ते तुजें जातले. हे आमचें जालें म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. हे आमी मागणें करता हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस.